लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स म्हणतना आमगेल मनायेवचे प्रथम रोगू डायबिटीस. डायबिटीसाक मधुमेह, सक्रे रोगू या गोड मुता रोगय म्हूण आमी सांगताची. हे एक चया अपचयाचे रोग. डायबिटीस म्हणटा एक सायलेंट किलर जावन आसा. इत्या म्हळ्यार हे कांय सुद्धी खबर नासतिले आमगेले देहाचे सर्व अंग अवयवा वयरी ताजे प्रभाव दाखयता. नमस्कार, हांव सुचित्रा शेणय. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनींत प्रसार जावचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक स्वागत. आमी आज आमगेले संचे उपाख्यानांतू चयन केलेले विशय डायबिटीस अँड रिलेटेड प्रॉब्लेम्स म्हळ्यार मधुमेह आनी ताजे संबंध पाविले इतर रोग. ह्या विशयारी उलोवच्याक आमगे लोटासाची कारकाळाचे प्रसिद्ध मधुमेह चिकित्सज्ञ जावन आसचे डॉक्टर कार्तिक राव हानी. डॉक्टर कार्तिक, तुमके ह्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर कार्तिक राव हानी मणिपालाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज KMCंतू स्नातक आणि स्नातकोत्तर पदवीचे फावो केले. हानी कोडियालाचे KS हेगडे मेडिकल अकॅडमी क्षेमांतू एसोसिएट प्रोफेसर जावन काम केला. प्रस्तुत हानी कारकाळाचे निट्टे गजरिया आस्पत्रे आणि अनुग्रहा क्लिनिकांतू तांगेल वैद्यकीय सेवांतू निरत जावन आसंची. डॉक्टर मम्मा, हे एक कालांतू 50 वर्ष या 60 वर्ष नंतर येऊच तसले रोग डायबिटीस मधुमेह आता सक्कडाले सान प्रयारे पळोवच्या मेळटा. 25 वर्सारी 15 वर्सारी 30 वर्सांतू मस्त जनांक आशिल्ले आमकां गोत आशिल्ले विशय. आत या मधुमेह तितले एक सामान्य जावन पळोवच्या मेळटा तसले रोग जालावे हाका कारण इत्या. खंडित कसं म्हळ्यार एक सांगता जाल्यार गंभीर परिस्थिती म्हणटा पळय तशी. एक कसं म्हण म्हळ्यार हातूंत जेनेटिक फॅक्टर स्ट्रॉंग आसता. आतां कशें म्हळ्यार आवस बापसूक दोग जाणांकय शुगर आस म्हूण जाल्यार तांगेल चेडवांक 50% रिस्क आसता मधुमेह येवचे. तशी आवस बापसून कोणा एकल्यांक असल्यार आवसूक जो बापसूक असल्यार तांगेल चेडवां येवची रिस्क अबाउट 25 to 30% आसता. हे एक पॉयंट. सो आमगेले तुमी GSB समाजान ते पळयल्यार, GSB म्हूण न्हय खंयचेय समाजा पळयल्यार मधुमेह म्हळ्यार एक कॉमन जाला. डायबिटीक कॅपिटल म्हूण म्हणटा आमी तशें तितलें कॉमन जाला. आनी दोनीच कसं म्हूण म्हळ्यार आतां नेक्स्ट जनरेशन येतना युजली जेनेटिक्स सांगता आमी फिनॉमिना ऑफ एंटिसिपेशन म्हणून यंगर जनरेशन येता ಸ್ವಲ್ಪ वग्गी येता. सो तशें आमी पळयल्यार आतां सपोज पेरंट्साक एक 40 to 50 नंतर आयल्यार शुगर तुमी सांगला म्हणून आतां नेक्स्ट जनरेशन 30s 40s येता अनेक वग्गी येता. सो हें एक आमकां कसं म्हळ्यार एक अलार्म म्हणटा पळय. इता म्हळ्यार आमी आमगेल्या जीवनशैली आमगेल्या लायफस्टायल आमी डेफिनेटली हेल्दी लायफस्टायल एडॉप्ट करता म्हणून पुरो जाणांक सगळ्यांक. सो हें एक अलार्म एक. दोनीच कसं म्हळ्यार जेनेटिक फॅक्टर स्ट्रॉंगेस्ट हें कोणाच्यानी चेंज करूं जायना. दोनीच कसं म्हणून सांगलें बरें लायफस्टायल. आतां आमगे लायफस्टायलांतू प्रत्येकाक आमकां सौकर्य आसा, वाहन आसा, घरांतू प्रत्येकाक ना दोन्ही. ताजे नंतर कसं म्हळ्यार एक्सरसाइज व्यायाम म्हळ्यार कोणाकय आसना. सगळो दिवस कामान तें आसता. 4th मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर स्ट्रेस. आतां स्ट्रेस कशें म्हूण म्हळ्यार स्ट्रेस जातन कशें जाता म्हण बॉडींतू आमकां ते स्ट्रेस हॉर्मोन्स म्हूण म्हणटात एड्रिनलिन नॉन एड्रिनलिन हें चड जातन कशें जाता म्हण तापर अँटी इन्सुलिन हॉर्मोन्स. सो आपापी इन्सुलिनाचे अंश उण जाता अँटी इन्सुलिन जावन हें मधुमेह येवचें कारण जाता. सो जेनेटिक फॅक्टर्स, स्ट्रेस, लॅक ऑफ फिजिकल ऍक्टिव्हिटी कसं न्ही व्यायाम नाशी आसचे, प्लस सेडेंटरी लायफस्टायल म्हणून म्हणतना बैसुनू काम करचे. आता ऑफिस काम म्हणतना बैसुनू करताची फुडें जाल्यार व्यायाम करची की कृषी करची की तांकां चड तांकां फिजिकल व्यायाम बायन दुखून उड्डाक तांचे आशिल्ले आतां त्या रगडांत वाटूचे आशिल्ले. तसं एक सांगसन इवन आतां खंयचे कडेन गेल्यार आतां स्टेअर केस म्हूण ना लिफ्टारी एक. आनी कसं म्हळ्यार प्रत्येकाक ह्या आमगेल्या लायफस्टायलांतू एक्सरसायजाचे ना म्हूण जालां. ह्या इतलें मुख्य कारण आसता डायबिटीसाक. आनी कसं म्हळ्यार डायबिटीस आतां कशें म्हळ्यार हांव एक्चुअली कारकाळ सान तालूक प्लस म्हाका येवचे पेशंट्स पुरो हळ्ळे दुखून येताचे मस्त. सो
भया विषय कसं म्हणून म्हणाल इवन फूड लेकेली डायबिटीस मला एफ्लुएंट सोसायटी मला ಸ್ವಲ್ಪ रिच आशिला जेवण आशिला मात्र म्हणून आता ज्याला तशी इवन हಳ್ಳೆ ಅಂತ इवन मिगेल प्रकार एक फॅमिली ಅಂತ कोणे एकलू पण एक डायबिटीस सांगेला रिलेशन जो आशिला असताच सो डेफिनेटली या एक मला आमके एक अलार्मिंग सिच्युएशन आहे ओके त्याला ते डायबिटीस म्हणताना हंतु दुसरे नमनेचे विभाग जो असगी टाइप्स असगी आता तंतु मस्त टाइप्स असतात बट कॉमन 3 टाइप असतात एक टाइप 1 मधुमेह म्हणून म्हणतात टाइप 1 म्हणताना पुढे त्याका इन्सुलिन डिपेंडेंट डायबिटीस म्हणून म्हणता असेल अंतु कश म्हणून म्हणारी यूजुअली चढू ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ जावचे दुर्दैववशात म्हणता आपण ತಂಗೆಲೇची बॉडीचे इम्यून सिस्टम ತಂಗೆಲೆ रक्त कणाक इन्सुलिन उत्पत्ती करचे कणाक अटॅक करून संपूर्ण इन्सुलिन उत्पत्ती करचे कण नाश जातात सो ह्या ज्याला निमित्त ऑटो इम्यून डिसीजेस म्हणून कसं म्हणतात सो त्या निमित्त कसं म्हणून म्हणारी ತಂಗೆल देहांत इन्सुलिन असना सो असल अंक लाइफ लॉंग इन्सुलिन जाय जाता सो कसं सान प्राय म्हणारी मला हाव पडायला हंतु मला बेंगळूर ಕೆಲವು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತೂ 1 ವರ್ಷ ಚೇರ್ಡುದಕ್ಕೂನು ತಿತ್ತು ಸಾನ್ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೂನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತನಕ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ದಿವಕ ಚತ್ತ ವಿಂಗಡ್ ಕಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ सो आता यावे कसं म्हणारी लेस दॅन 5% टोटल डायबिटिक पॉप्युलेशन काढल्यारी लेस दॅन 5% टाइप 1 डायबिटीस बट ताजे अवेअरनेस उणस बट इवन हांव त्या सांगेल इवन हಳ್ಳೆ जाल्यार आता टाइप 1 डायबिटीस एक मेळतात मक्काचे ते कारकळांतू सुತ್ತಮುತ್ತ हಳ್ಳೆ दुखून सहज चढू 7th क्लास दुखून PUC ते आशिल्ले सहज चढू मिगे लागी ट्रीटमेंट येतात अंतू प्रॉब्लेम कसं येत म्हणून एक अवेअरनेस असना दोन्हीचे इन्सुलिन अवेलेबिलिटी असना हಳ್ಳೆ आणि सकाळी हळ्ळीन तो फ्रिज असना इन्सुलिन दवर बट कसं म्हणारी त्या फ्रिजाचे कश म्हणारी आता हंग असता एक्स्ट्रीम्स बट आता मिगेले ಕೆಲವು पेशंट्स आले फ्रिज ना तानी कसं करता मला एक आमगेला मातयेचे हंतु घालनो उद्दा घालनो मडके उद्दा दवरनु इन्सुलिन तंत दवरतात सो फ्रिजेस जावका मुन्ना इन्सुलिनाक बट इन जनरल एक कसं कोल्ड स्टोरेज जो एक मटक्या उदका अंतू थंड उदका ಅಂತ घाला जाला सो टाइप 1 डायबिटीज एक एक्चुअली चॅलेंज त्या चढू कॅम्प पळयतना मस्त बेजार जाता इता मला तांगेला रेस्ट ऑफ द लाइफ तांक एक्चुअली कश मला सांगता 4 टाइम्स अ डे इन्सुलिन घेवक तितले हे असता बट कसं जात म्हणून म्हणारी त्यांची तितले तांकां आमी कन्विन्स करचे हे करतना तांगेल विंगड ग्रोथ रिलेटेड तसल प्रॉब्लेम्स येत सो ह्या टाइप 1 डायबिटीस टाइप 2 मला कशें म्हणा आमी युजुअली आता मधुमेह कायले म्हणून कसं म्हणता चिता डायबिटीस मेलिटस टाइप 2 हे आमकां युजुअली सामान्य जनाका ताका शुगर आसता म्हणून म्हणा येंचे असता अंतू कशें म्हणून म्हणा मेन असते इन्सुलिन रेजिस्टन्स म्हणून म्हणा आज एक्चुअली टाइप 1 ऑपोजिट अंतू इन्सुलिन लेवल चड असता बॉडींतू इन्सुलिन लेवल चड असून इन्सुलिन ऍक्ट जायना इन्सुलिन रेजिस्टन्स म्हणून इन्सुलिन समा ऍक्ट करनातिल्ले मिती इन्सुलिन रेजिस्टन्स म्हणजे इन्सुलिन रेजिस्टन्स जाला नंतर बीटा सेल फेरियल म्हणारी उत्पत्ती करचे इन्सुलिन करचे कण त्या फेल जाता असल अंतू कसं म्हणून म्हणा आम्ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स मात्रेने ट्राय करूयात बट तांतू कशें म्हणल्यार 10 years नंतर त्या मात्रेची पावर उणी जाली तशी इन्सुलिन शिफ्ट जावपाक जाता तनीच कसं तिनीच टाइप अंतू गुरबीणपणा येवचे जेस्टेशनल डायबिटीस म्हणून म्हणतात त्या युजुअली टेम्पररी फिनॉमिना प्रेग्नन्सी जावन डिलिव्हरी जाल्या नंतर ताक स्लाइड जो दवर लागी तुम्ही स्लाइड्स असगी स्लाइड्स घाली आम्ही ओके सांगेल सो त्या गुरबीणी जावची डायबिटीस त्या युजुअली कश म्हणून म्हणारी जावन जात तरी एक डिलिव्हरी जावन जात तरी 98% जनाक त्या हे जाता क्लियर जाता बट असल अंकश म्हणारी फ्यूचर अंतू तांगे लाइफ अंतू 50% रिस्क असता टाइप 2 डायबिटीस येवचे फ्यूचर अंतू पावर पॉइंट अंतू स्लाइड 1 प्लीज वय ओके या आकाश मला जस्ट तुमके एक सांगू का कितले सिरियस प्रॉब्लेम सो 77 मिलियन मला 7 crores असं आमगेला देश अंतू आणि पॉप्युलेशन तितले 77 मिलियन जनांकच डायबिटीज असं म्हणून सांगून अनेक दोन्हीच कसं म्हणून म्हणाल म्हणारी तुम्ही त्या सांगितले अशी फूड ऍक्टिव्हिटी स्ट्रेस आणि इलनेस वय आता सांगितलं एक टाइप 1 म्हणाला आणि एक टाइप 2 थर्ड जेस्टेशनल डायबिटीस जेस्टेशन म्हणा गुरबीणी ह्या तिने मेन टाइप डायबिटीस बट मागीर कशें म्हणून म्हणारी आता ಕೆಲವು टाइम स्टिरॉइड्स म्हणून आम्ही ड्रग्स दितात ಕೆಲವು ऑटो इम्यून डिसीज दितात वात कायले रुमटॉइड म्हणतात तसं लाग दितना त्यातनं त्या स्टिरॉइड इफेक्ट आम ಸ್ವಲ್ಪ शुगर चड जास्त त्या स्टिरॉइड इंड्यूस डायबिटीस म्हणतात कडारी पॅन्क्रियाटिक डायबिटीस म्हणून असं पॅन्क्रियास म्हळ्यार आमगेल्या मेदोजीरक ग्रंथी कसं म्हणतात तंतूची बीटा सेल्स आमगेल्या इन्सुलिन उत्पत्ती करचे कण असतात सो बीटा सेल त्या पॅन्क्रियाटिक डायबिटीस म्हणजे पॅन्क्रियाटायटिस जावन त्या
सगळे नाश जाता पॅनक्रियास सुज्जून ताचे निमित्त त्या पुरा बीटा सेल फेल इन्सुलिन प्रोड्यूस यूजुअली कोण सूर पिवन यान जाता तसला घेवचे कॉमन या पुरा वरल पुरा रेर टाइप ऑफ डायबिटीस तंतु जेनेटिक मोनोजेनिक डायबिटीस म्हणून परस त्या पुरा रेर बट मेन आम्ही या उडकास कर कमणे टाइप 1 चेडू येवचे टाइप 2 एडल्ट्स आणि जेस्टेशनल म्हणजे गुरबिणपण ते गर्भावस्थेत येऊच तसले डायबिटीस निमित्त त्या चरडावर कसले प्रभाव म्हणारी आवसूक येता चरडाक येता चरडाक कसं म्हणून म्हणारी एक चरडू ಸ್ವಲ್ಪ बिग बेबी म्हणतात होड जावचे साइज वेट चढ जाता त्याच्यानंतर कसं म्हणून म्हणारी त्या गर्भा भितरचे उद्दा चढ होऊन जावचे इवन डिलिव्हरी टाइम कॉम्प्लिकेशन जावचे चढ होड जलल निमित्ती तांका नॉर्मल डिलिव्हरी करू जायना प्लस तुम कसं म्हणा सडनली चढाल शुगर डाऊन जाला रे तसल टाइम कसं म्हणून म्हणारी सडन आयुडी म्हणतात इंट्रायुटेरिन डेथ जावचे सो तसल रिस्क असता म्हणारी त्या पोटान तू चरडान मरचे वय सो तसल पर्याय असता इवन जत्तरी चरडाक कसं म्हणून म्हणारी शुगर डाऊन जावचे आणि पुरा असता नियोनेटल हायपोग्लायसेमिया म्हणून सो या पुरा रिस्क आवसूक गुरबिण परा शुगर असताना कंट्रोल नाकल्यार जावची कंट्रोल जावन असले युजुअली कसं नाही प्रॉब्लेम युजुअली एक 5 महिन्यारी सकडी गुरबिणीक डायबिटीस टेस्ट करतात 24 to 28 weeks that usually 5 months जाता 5 to 6 months त्या त्यांची ग्लुकोज चॅलेंज टेस्ट म्हणून देतात त्याच्यानंतर जीटीटी म्हणून एक सेकंड टेस्ट करतात सो तंत युजुअली त्यांची कशी म्हणून म्हणाले एक त्या एक फ्यू मंथ्स त्यांनी ಸ್ವಲ್ಪ केअर घेतला जाला बट द पॉइंट इज ताजे नंतर त्यांनी फॉलो अप आणतो तांक केदनाय तेवढं कसं तांक एक पण गुरबिणपणा शुगर आईल निमित्ती लेट तांक मुखारसून तांगेल जीवन आणि ते शुगर येवचे प्रॉब्लेम असता 50% रिस्क असता सो त्या त्यांनी जागृत केदनाय कोरकावय आणि केलो जनाक बाळांजली कुडले त्या तशी वर्तगी डायबिटीस दे तन्ना राबून होता बाळांजली 99% जनाक क्लियर जाता 1 to 2% जनाक परसिस्ट जात म्हणून असता बट तांतूय कश म्हणून म्हणाले तांक गुरबिणपणा आशिल्ला इन्सुलिन डोज जो मात्र आशिल्ला तितले हाय डोजार आसना तांणी ऑलमोस्ट एक 80-90% 50-60% डोज रेड्यूस जाता सो जस्ट 1 to 2% जनाक परसिस्ट जाता आता तुम्ही डायबिटीस विषयारी 3 नमण्याची डायबिटीस असता म्हणून सांगले आता शलारी या डायबिटीसाचे लक्षण कसले आणि आमक त्या लक्षण येताना आम्ही कसं कोरका आणि त्या रोगाचे निदान कसं कश म्हणणार आता आमकां स्कुलांत शिकयतात कसं म्हणून क्लासिकल सिम्टम म्हणून तांकां कसं नाही पॉलियुरिया पॉलिटिप्सिया पॉलिफेजिया हें कशें म्हणून म्हणारी तीव्र आमकां तहान येवची सेकंड आमकां मूत चड वचचें आनी चड भूक आसचें नेक्स्ट वेट लॉस अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस एक कारण डायबिटीस असता मागीर कंडापटे टायर्ड जावचे या मागीर विंगड कंप्लेंट्स असता एक पण हातपाय उज्ज येता म्हणटा आपण मरकट्टू म्हणून म्हणटा कन्नडान त्या एक कंप्लेंट ताजे नंतर कसं म्हणून म्हणारी वूंड हिलिंग पुअर जावचे घाय जलले नेक्स्ट गुण जायना नेक्स्ट इन्फेक्शन्स मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन युरिनरी इन्फेक्शन मुत्ता उज्ज येवचे युरिन बर्निंग युरिन म्हणटा तसले आणि स्किन इन्फेक्शन्स फंगल इन्फेक्शन येवचे खोर्जू जांगे एरिया खोर्जे चड जावचे एका आंगा फुल दडकी पडचे तसल युजुअली डायबिटीसाचे लक्षण असो पुरो बट मोस्ट इम्पॉर्टंट कसं म्हणा या पुरा येवची केन्ना म्हणून म्हणा शुगर 300-400 वयर असता मस्त हॉट जातली 90% जनाक तांकां शुगर असता म्हणून कळलो म्हणारी तशा सायलेंट किलर म्हणून म्हणचे आता कशें म्हणून म्हणारी या पुरा 300-400 mg चे चड असल्यार मात्र रक्तांतू त्या मुत्ता वचून इन्फेक्शन जावचे पुरो रिस्क असता आता कोणाक एक 200 लागी आसा लाईट डायबिटीस आशिल्ल्यांक माइल्ड डायबिटीस म्हणून कसं म्हणतात तसलांक कसं म्हणून कसलेय लक्षण असना तशें आसतना ताजे खातीर आमी एवरी इयर पुरा जनान एक पण तांगेले ब्लड शुगर चेक करपाक जाता HbA1c वय फास्टिंग आणि पोस्ट प्रांडियल वेदांत HbA1c व्हेरी इम्पॉर्टंट HbA1c म्हळ्यार आमकां कशें म्हणून म्हळ्यार आता फास्टिंग पिपीन तू डे टू डे वेरिएशन येता फास्टिंग म्हळ्यार कसं ते म्हळ्यार वय फास्टिंग म्हळ्यार युजुअली 8 आवर्साक निराहार आसता आता रात्री सपोज आमी 10 घंटा जेवल्यार 8 आवर्स नंतर आमी सकाळी ब्लड टेस्ट दिवका उद्दा पिव येता बट विंगड कसं नाही घेवचें ना सो ओवरनाइट फास्टिंग मिनिमम 8 आवर्स कसले ना 8 आवर्स मिनिमम फास्टिंग आसता पोस्ट प्रांडियल म्हळ्यार युजुअली मील घेवन 2 आवर्स नंतर तान्नी पिवन जेव एक आमी ग्लुकोज दिवन 2 घंटा नंतर एक येता 100 ग्राम्स ग्लुकोज दिवन ऑर आफ्टर अ मील म्हणून म्हणतात ह्या दोन्ही स्टँडर्ड करता पुरा टाइम बट हांतू कसं जाता म्हणजे डे टू डे सेल्फ वेरिएशन्स येता सामके HbA1c और ग्लायको HP म्हणून म्हणार हे 3 मंथ्साचे एवरेज येता शुगराचे सो हांतू कसं मोर दॅन 6.5% आयला रे
डेफिनेटली हें ताका डायबिटीस आसता म्हणल्यार अप टू 7% आमी जस्ट लायफस्टायल मॉडिफाय करूनच कंट्रोल करत पुरा जाणां शुगर येईल कळून मात्र घालका म्हणून तशी आनीक इम्पॉर्टंट हें आतां तेंच म्हणा 6.5 to 7% आशिल्ल्यांक तांकां कसलेंय लक्षण आसना ताजे खातीर आतां आमी आतां हळ्ळेन तांणी कॅम्प करताच सो तसले टायमार आमकां डायबिटीस स्क्रीनिंग म्हणून ताजे खातीर इम्पॉर्टंट कितली जाणांक गोत आसना सेम थिंग विथ ब्लड प्रेशर मस्त हाय आसून आसतना तांकां माती घेवनचे त्या पुरो येता दोळा काळो कळटा ह्या पुरो सायलेंट किलर्स आशिल्ली न्ही ती प्रत्येकल्यान मिगेल प्रकार मे बी आफ्टर द एज ऑफ 30-35 ची एवरी इयर एक शुगर बीपी आणि कोलेस्ट्रॉल ह्या पुरो एक पण चेक करता आता हे डायबिटीसाचे कॉम्प्लिकेशन्स कसले आणि हे हायपोग्लायसिमिया या लो शुगर म्हळ्यार कसले वय आता हाय शुगर म्हूण कशी ह्या लक्षण आसता लो शुगर म्हळ्यार हाजी उलटा जावचे आता ह्या लो शुगर येवचे मोस्ट ऑफ केसेस कशे म्हळ्यार शुगर ट्रीटमेंट आशिल्ल्यान इन्सुलिन जेव्हा मस्त मात्र आसता तसल्यान जाता शुगर लागतील तू भारी जाता बट त्या रेअर कॉजेस आता शुगर लो जातना कसं जाता म्हणून फर्स्ट त्या मनशाक कसं जाता म्हळ्यार भूक चड भूक जाता भूक जेवण हात कडकड येता आणि खंडापटे हुमेचे ह्या 3 लक्षणां मागीर कसं म्हळ्यार केकल्यांक हृदय बडबड येवचे खंय ते म्हळ्यार मस्त उण जाल्यार इवन तांकां बोध चुकचे प्रॉब्लेम येवचे हें आसता हायपोग्लायसिमिक कोमा म्हणून हांतू मोस्ट ऑफ द टायम्स कसं म्हळ्यार तांणी सम खावन आसनाची एक इन्सुलिन जो मात्र घेवन आसताची तांगेले मील्स डिले जाता टायमार खायनाचे तावे मात्र इन्सुलिन घेवन टायमार खायनात तेन्ना शुगर डावन जावची रिस्क आसता सो ह्या हायपोग्लायसिमिया युजली ट्रीटमेंट तू चड उणी जाता ना म्हळ्यार तांगेले फूड हॅबिट्स आनी तांणी घेवचे मात्र इन्सुलिन वेरिएशन येता जावचे ओके तशें जाल्यार ह्या लो शुगर म्हणून एक जाता म्हणून तुमी सांगचे आता तुम्ही लो शुगराचे अनेक इम्पॉर्टंट कसं म्हणतात तांणी काही आता फंक्शनांनी वतना तसल्या टायमार तांणी एक चॉकलेट जो कसं एक तांगेले दवरका ते म्हळ्यार पक्कन खंय वता तांणी ट्रॅव्हल करता आसताची मिटींग आसताची अशे टायमार तांकां गोत्ता आसता ते तसल्या टायमार कसं म्हळ्यार तांणी एक चॉकलेट जो कसं एक कडे साकर जो तोंडां घालका जाता एक लो जावन बोध चुकल्यार कष्ट सो हायपोग्लायसिमिया डायबिटीक पेशंट्स कोण इन्सुलिन एस्पेशली घेता आसा प्लस मात्रा 3-4 बगे मात्र घेता आसाची तांणी ह्या विशय भारी जागृत करका आता तुम्ही हाजी फूड सांगले डायबिटीस म्हळ्यार एक अनुवंशीय रोग वंशपारंपर्य जावन येवची रोग म्हणून हाजे विशयार ಸ್ವಲ್ಪ चेड सांगतावे माहिती वय तेन म्हळ्यार आता टाइप 1 आणि टाइप 2 डायबिटीस आणतो ऍक्च्युअली टाइप दोनीन ती मस्त जेनेटिक फॅक्टर्स आसता बट टाइप 1 आणतो तितल्या इनहेरिटेड नाही लेस दॅन 0.05% म्हळ्यार आता एक कोणाके चडाक टाइप 1 असल्यार हावस बापसूक आसका म्हणून तशी बारी रिस्क त्यांचे तांचे स्पेसिफिक जेनेटिक फॅक्टर्स आनी मिती म्युटेशन इन दॅट चाइल्ड वय त्या चाइल्डान तू तेन म्हळ्यार दुर्दैववशात म्हणून कशें म्हणटा तागेलेची इम्युन सिस्टम तागेलेची इन्सुलिन उत्पत्ती करचे कणाक नाश करता सो या भारी रेअर कॉजेस ऑफ इनहेरिटन्स आता टाइप 1 डायबिटीस म्हळ्यार चडवाल ना तांणी होड जातरी तांकां ऑलरेडी तांणी संसारांनी 100% कसने प्रॉब्लेम ना ताकनी हाक कसने कनेक्शन ना ऍक्च्युअली ह्या क्वेश्चन मस्त जनाक इवन चडवाल तांगेल पेरेंट्साक आसता बट वायडीक जेवचाक चडून जेवचाक तांकां कसने परफॉर्मन्स खंयचेय हक्क इवन तांगेले इंटेलिजन्स जेव मेमरी जेव खंयचेय हक्क तांकां लायफ टाइम इन्सुलिन घेवका म्हणून एक मात्र शिवाय दुसरे मागे पुरो तांणी समजताची म्हणून केलो जन तांत इवन तुमको एग्जांपल दिवं स्पोर्ट्स स्टार लायक वासिम अक्रम तो टाइप 1 डायबिटीक तो कित लायक कोन ही वाज अ स्पोर्ट्समॅन इंटरनॅशनल क्रिकेटर मागीर सोनम कपूर इज सपोज टू बी टाइप 1 डायबिटीक तशें देर आर लॉट ऑफ पीपल तशें सेलिब्रिटीज वर हॅविंग अशें दुर्बळ मात्र येवचे म्हणून तसले कसने तेन म्हळ्यार टाइप 2 डायबिटीस आणतो तातूंत जेनेटिक फॅक्टर्स मस्त स्ट्रॉंग आसता हावस बाप्स असल्यार चेडू आना मस्त जागृत आसता आता डायबिटीस बीपी आणि कोलेस्ट्रॉलाक कसले संबंध आसा हय त्या पुरा कश म्हणारे एक एक बाबा होता पुरा तशी त्या कश म्हणारे कोंडी आशिल्ली हय हय सो पुरा वट्टू कश म्हणारे त्या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज म्हणून म्हणटाले कन्नडान आमी सांगताले असंक्रामिक रोग म्हणून म्हळ्यार एकल्या दुकान आनेकल्या वचना जाल्यार एकल्याक एक डायबिटीस आसल्यार तांकां बीपी आनी कोलेस्ट्रॉलाची रिस्क आसताचीच सो डायबिटीक पेशंट्सान एटलीस्ट वन्स अ मंथ और वन्स इन 2 मंथ्स बीपी चेकअप करूका आणि कोलेस्ट्रॉल जाल्यार वन्स इन 3 to 6 months करका म्हळ्यार कशें म्हणून म्हळ्यार डायबिटीक पेशंटांक बीपी चडलेली तशीची तांकां विंगड अंगांगाक ಸ್ವಲ್ಪ परिणाम येवचे चड जाता इवन दोळ्याकय बीपीची प्रॉब्लेम तांकां कसं म्हळ्यार कॉम्प्लिकेशन्स तू दोळो रेटिनोपॅथी म्हणटात दोळ्यान कशें म्हळ्यार
सडन जावन विजन लॉस जावचे आसता दुखी नाशी विट्रियस हेमरेज म्हणटात एका कसं म्हणल्यार प्रेशर चोडचे ग्लॉकोमा म्हणटात त्यावे रिस्क आसता एका रेटिनोपॅथी म्हणून नर्व एफेक्ट जावचे अंदुपुरा कसं म्हणून आमी शुगर फर्स्ट देखून जाग्रतेन कंट्रोल केला रे या पुरा आमी कॉम्प्लिकेशन्स दोळाचे आमी डेफिनेटली अवॉइड करूया सेकंड कसं म्हणून आमगेला नर्व पायाचे न्यूरोपॅथी म्हणटात सो त्या एफेक्ट जाता नर्व एफेक्ट जाता कशें जाता म्हणून म्हणटाना तांकां एक स्पर्शज्ञान आसना सो तांणी अनेक तांणी मरकट्टू म्हणून म्हणटात एकेकल्या खंडापट्या मुय येवचे आनी एक उज्ज येता पाया एक एक सो ह्या अनेक टाइप ऑफ कंप्लेंट एफेक्ट साइड एफेक्ट ऑफ डायबिटीज ह्या पुरा अनकंट्रोल्ड अंतन मात्र नेक्स्ट इंपॉर्टंट किडनी डिसीज आसा म्हळ्यार मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आतां डायलिसीस पेशंट्स तुमी काडल्यार ऑलमोस्ट मिगेल प्रकार 70-80% डायबिटीज रिलेटेड किडनी डिसीज जावचे म्हळ्यार जावचे नज आशिल्ले ते जाल्ले तशें जालां म्हळ्यार तांकां कर नातिल्ले निमित्त तांकां त्या स्टेजार पावले सो ह्या हंतूय कशें म्हणून म्हळ्यार बीपी आयिल्ले कूळ तांकां किडनी डिसीजेस प्रोग्रेस जावचे भारी वगी आसता सो शुगर बीपी कोलेस्ट्रॉल युजली खंय म्हणून म्हळ्यार आतां LDL कोलेस्ट्रॉल म्हणून म्हणटा ते बॅड कोलेस्ट्रॉल म्हणून म्हळ्यार ते कशें येता म्हळ्यार ते आमगेले नराचे भितरी एक्युमुलेट जावन डेपॉझिट जावन सडन नर्व ब्लॉक जाता सो नर्व ब्लॉक जातना रक्तसंचार उणी जावन आतां ब्रेन जाल्यार आमी स्ट्रोक म्हणून म्हणटात पार्श्व म्हणून आमी कन्नडांत लकवा म्हणून पार्श्ववायू एका हार्ट जाता ते हार्ट अटॅक म्हणून आमी कसं म्हणटात ह्या पुरा कसं म्हणून म्हळ्यार शुगर आनी कोलेस्ट्रॉल आसतना ते रिस्क कंडापटे चड आसता आतां इवन तुमी तशें म्हणून गेल्यार आतां इवन कोवीड आमी कोरोनांत लास्ट 2 years पळयलां डायबिटीक पेशंट्सांतू कोरोनाचे मॉर्टेलिटी आमी मरण जाल्यार चडच नॉन डायबिटीक पेशंट्स तितली सिरियस कॉम्प्लिकेशन जायना इवन आतां केलो जाणां कोवीड जत्तर जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ जनां डायबिटीज कंट्रोल आशिल्ले तितले कडेन आउट ऑफ कंट्रोल गेला सो एक पण तशें इन्फेक्शन येता न्ही सडन शुगर चडचे तशें जाता सो इन्फेक्शन्स हे मस्त म्हळ्यार डायबिटीक पेशंट्स कॉमन आसता फॉर एग्जाम्पल आतां युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन म्हणटा मुत्ता उज्जे येवचे मागीर खांकी कफ न्युमोनिया म्हणचे आमी खांकी कफ तशें जाल्यार स्किन इन्फेक्शन्स चड येवचे सो खंयचेय इन्फेक्शनाक एक डायबिटीस एक डेफिनेट एक रिस्क फॅक्टर आसता आता शुगर चेड जाल्ले अशीची तांगेले हातपायाक प्रॉब्लेम येता म्हणून हांव आयकलां तशीची डायबिटीक फूट म्हणून एक आयकलां तांकां गँग्रीन जावची गी कुसची गी पुरा म्हणून आमी आयकल्याची या जेन्ना तशी राबोवच्याक पूर्वोपाय कसले आसता 100% म्हळ्यार डायबिटीक फूट आमी कसं तें सांगल्यार त्या पुरा जावच्या नज एक्चुअली त्या म्हळ्यार एका हांव म्हणजे पेशंट आले नेग्लिजन्स प्लस डॉक्टर आले म्हण आमी जाल्यार तांकां डोज पावना एका तांकां ते जाग्रत डेफिनेटली सुरय दुखून सांगूंक आमकां आमगेले एक मास्टरान सांगचे आशिल्ले आमी सकाळ उठयतना हात पळोवन सांगचे कराग्रे वसते लक्ष्मी तशी डायबिटीक पेशंटान तांगेले पाय पळोवक तशी पाय कसले पळोवक म्हळ्यार कसं पायान पक्कनी घाय असल्यार त्या सान नुकून होड होड जावचे मागीर तर तांणी तेदनाची ताची जाग्रत करका एक दोनीचे पक्क एक पण क्रॅक्स आसता मस्त तशें आसता की नजे ते क्रॅक्स आसतना कसं म्हण म्हळ्यार तांतू विंगड इवन तुमगेले राव बसचे तसले न्ही रिस्क थर्ड कसं म्हळ्यार तांकां सेन्सेशन नातिल निमित्ती तांकां कसं न्ही कंप्लेंट आसना आतां पांया लागल्यार कळना तांकां घाय आसतना कळना इवन स्पर्शज्ञान उणी जावन आसता सो तांकां घाय जाल्यार कळना तिल निमित्त तांणी कॅर करना बट त्या स्टेजाक कशें येता म्हणटा नेग्लेक्ट कोण कर न्हू सान आशिल्ले होडचेत कितली की जाणां सिंपल शू बायट तांणी जस्ट व्हाण घालतना ते फिटींग सम नातिल्ले निमित्त शू बायट म्हणून आमी कसं म्हणटा व्हाण चाबिल ते नेग्लेक्ट कर न्हू इन्फेक्शन चड जावन न्हू गँग्रीन न जो त्या पायाचे बॉट कट जाल्यार विला एम्प्युटेशन म्हणून कसं म्हणटात सो मिगेल प्रकार हाक एक फॅक्टर न्ही मल्टिपल फॅक्टर्स आसता एक नराचे इफेक्ट दोनीच कसं म्हळ्यार शुगर पेशंटाक तांकां तांगेले वेजल्स ब्लॉक्ड आसता ब्लड वेसल्स तांचे कोलेस्ट्रॉल डेपोजिट जावन न्हू सो ताजे रक्तसंचार ते उण जाल्ले निमित्त ते हिलिंग तितले लायक आसता सेकंड कॉज थर्ड इन्फेक्शन रिस्क केन्ना शुगर पेशंटान युजली ह्या स्टेज पावतना तांगेले शुगर कंट्रोल आसना शुगर कंट्रोलान तेल तपास इन्फेक्शन जाता पुअर वूंड हिलिंग जाता पाया आणी म्हणून जाता तावे जेवचे तावे कसं म्हणून म्हणटा कॉर्न म्हणून म्हणटा ताका कशें म्हळ्यार चर्म दाट जावचे तसल्यान ते कसं म्हणून म्हळ्यार ताका चर्म पातळ जावचे ಸ್ವಲ್ಪ स्किन क्रीम्स सॅलिसिलिक ऍसिड तसले घालयत बट एक पण ते मस्त जड असल्यार ते आमी काडूक जाता ते म्हळ्यार कॉर्न्स कसं जाता म्हणून म्हळ्यार ते फ्युचराक कसं जाल्यार ते भेतून जो ते प्रेशर पॉयंट्स चडून जावन डायबिटीक फूट अल्सर्स जावचे रिस्क आसता आता एक डायबिटीक फुटाचे आमगे लागी एक स्लाइड आसा
तर कसं जाऊच्या अनज्या म्हणून मात्र वय पण असेल पळयताना ऍक्च्युली भयंकरता या कश म्हणून म्हणारी डायबिटीक गँग्रीन म्हणून म्हणता आम्ही या कसं हंत जाऊच म्हणून म्हणारी सडन जाऊन रक्तसंचार ब्लॉक जाऊन ते सगळे पाययाक त्या कुसून मात म्हणून म्हणता तशी जात आता ब्लॅक पार्ट पुरा असते त्या डायबिटीक गँग्रीन आता तशी पोण होती की मागीर त्या काडूक जात त्या म्हणा तशी दवरला रे त्या एका कशें म्हणत आनी काही वयर वयर स्प्रेड जाता मागीर आता दोन बोट कट्टे जावचे कडेन कसं म्हणून म्हळ्यार पाय कट्टे जावचे विलावर सो ताजे कितें आता पळयल्यार त्या ब्लॅक पार्ट दोन्ही बोटां मात्र आसता वयर येईल तशीची रेड रेड आसता त्या मागीर ब्लॅक जावचे चान्स आसता आमी ते नेग्लेक्ट केल्यार आनी त्या इन्फेक्शन सोर्स सगळे बॉडीक स्प्रेड जावन बीपी लो जावचे किडनी एफेक्ट जावचे तशें जाता सो ह्या पुरा जावचे नच जे आशिल्ले बट तेंचे जनान पांया विशयान बारी जागृत आसता इवन तांणी कसं सांगता म्हणून म्हणारी आता मुळाक तांकां पळोवचें जायना जाल्यार पांया मुळाक कन्नडी दवरून तांणी पळोवप म्हणून तांकां पळोवचें जायना तांणीची विंगडान असिस्टंट दिवच्याक कन्नड दवरून पक्कनी तसल कशें तांकां क्रॅक्स दिसता की एका तुमी आणी म्हळी पडले तसल कशें दिसता की म्हणून तांणी पळोवप आणि सॉक्स घालचे ऍक्च्युली ह्या व्हेरी इम्पॉर्टंट त्या म्हणून म्हणारी आता आमगेलान कशें म्हण इवन आमके देवस्थाना वतना एक आसता बट युजली सॉक्स सोडताचे म्हाका तशें म्हणटा जल तितले कसं म्हणा एस्पेशली आतां असल्ट समर टायम मारी खंडापटे हुंचाण आसता आनी देवस्थाना सुद्दां शिले फातर आसता सो सॉक्स तसले ना पुरो जनान म्हणचे न्ही डायबिटीज आशिल्ला ना प्लस तांकां असेल स्पर्श ज्ञान नातिला ना तांणी दय दवरून सॉक्स घालून देवाला क्षम मागून वचपाच इतना म्हणून म्हणारी त्या सान आशिल्लो व्हड जाता कितली हांव पळयला केसीस इवन तांणी पाप शबरीमला न्ही वतना म्हणारी हांव तांकां दुरूच न्ही तांकां एक फेथ आसता बट इन द प्रोसेस तांणी तांगेले नेग्लेक्ट करता सो तांकां करूनच निर्लक्ष करूनच वय एटलिस्ट एक सॉक्स घालून वची तांकां डायबिटीक फूट आनी आशिल्ले मनशांक स्पेशल टायप ऑफ फुटवेअर या चप्पल शूज मेळटा वय तांकां कशें म्हणून म्हणारी ऍक्च्युली ताका कस्टमाइज्ड फुटवेअर कोरका जाता म्हळ्यार एक एक कशें आसता म्हणून म्हणारी त्या आर्च ऑफ द फूट म्हणून म्हण आमगेल्या हायट आमगेल्या फुटाचे त्या लो आसता सो विथ मीडियल आर्च म्हणून म्हणटा जेका लॅटरल आर्च त्या सायडाचे कर्व करेक्ट सो त्या डिफेक्टिव्ह असल्यार विथ आर्च म्हणून म्हणटाची एक वेल फिटिंग फुटवेअर म्हणून एक कशें म्हणून म्हळ्यार फुटवेअरान तूं येद्राक ಸ್ವಲ್ಪ टाईट आसता तसं घालूक नज या मोस्ट कॉमन आणि सॉफ्ट फुटवेअर केन्नाय म्हळ्यार एक हार्ड फुटवेअर आसतना तांकां सगळे बॉडीचे वेट पडतना प्रेशर पॉइंट्स आनी ते तुमगेले आनी म्हूण जावचे तसले निमितीचे ओके आता तुमी त्या डायबिटीक फुटाचेर चित्र दाखयला वळी तांतू मॅगट्स आनी जातगी कीड जातगी तेन म्हणाले ह्या पुरा कशें म्हणारी नेग्लेक्ट कोर न्हू त्या एरियांत एक तांकां सगळे हांतू प्रॉब्लेम कसं कळना एक दोनीच कसं म्हणटा तांकां दूख नासतील निमित्त तांणी कसं कंप्लेंट करनाच आता दूख आसल्या तो तांणी डॉक्टराले कुडलेताच दूख ना सो तांणी कॅर करनात मॅगट्स मस्त जावन ते कुसचे तसल्यान कसं म्हणल्यार पायूच फायनली कट करका जाता मागीर आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक लिम्स तसले घालका जाता अनेक मेन रिस्क फॅक्टर कसं म्हणल्यार स्मोकिंग सो मिगेला एडवाइस कसं म्हणल्यार डेफिनेटली स्मोकिंग डायबिटीक फुट्टाक रिलेटेड स्मोकिंग फॉर एनी रिजन स्टॉप इवन हार्ट अटॅकाक स्ट्रोकाक खंयचेय रेकमेंडेशन काडल्यार म्हळ्यार इवन अमेरिकन डायबिटीक असोसिएशन स्टॉप स्मोकिंग म्हणून येता तांणी कशें उणे चड म्हणून उणी करांची म्हणून कंप्लीट स्टॉप तशेंच मद्यपान आनी धूम्रपानाचे विशयार ಸ್ವಲ್ಪ सांगेन वय आतां कशें म्हळ्यार मद्यपानान कशें म्हणारी सेफ्टी लिमिट म्हणून आसता बट हांव मिगेल एडवायस कसं म्हणून म्हणारी आतां तांकां शुगर आनी बीपीचे या नातल्यार तोंदर ना विंगड एफेक्ट्स येता मद्यपाना निमित्त लिवराक एफेक्ट जावन सिरोसिस म्हणून म्हणटाची एका वापस नर एफेक्ट जावचे तसले प्रॉब्लेम येता सो मिगेल प्रकार आल्कोहॉल moderation म्हणून म्हणटाची in moderation that is okay but smoking definitely in any form nicotine should be avoided ओके आता मी तावळी ಸ್ವಲ್ಪ विषय रिनल फेलियर आ विषय नातल्यारी किडनीच प्रॉब्लेम आ विषय सांगले ಸ್ವಲ್ಪ हाजे विषयार विस्तारार सांगता आता तेन म्हळ्यार आता डायबिटीस आनी किडनी डिसीजेस जावन रिनल फेलियर लास्ट जावचे डायलिसिस स्टेज येवचे 80-90% पेशंट्स डायबिटीस आसताचे आता हांतू तांकां कशें कंप्लेंट येता म्हणून किडनी एफेक्ट जाला म्हणून फर्स्ट तांकां असं म्हळ्यार की पांया सूज येता उद्दा भरता एडिमा म्हणून म्हणटा असं म्हणटा सो पांया उद्दा भरता
आणि तांकां कसं म्हण म्हळ्यार प्रोटीन युरिया त्या कसं म्हण एक कंप्लेंट करताची मुता फेणशी वता खंडापटे मुता फेण वता आणि पाया उद्दा बरचे तोंड स्वेलिंग येवची ह्या पुरा एक लक्षण दोनीच कसं जात म्हण म्हळ्यार तांगेला शुगर क्रियाटिनिन जळल तशी ಸ್ವಲ್ಪ देंवता वता म्हण क्रियाटिनिन चड जातना किडनी फेलियर येतना शुगर ಸ್ವಲ್ಪ लो जाता वता बट मोस्ट इंपॉर्टंट लक्षण एक पाया सूज येवचे एक मुत्ता अंतू ಸ್ವಲ್ಪ तांकां फेणशी वच्चे फ्रॉथी युरिन म्हण म्हणटाची तिनीच इंपॉर्टंट बीपी चडचे म्हळ्यार समशील एक सडन बीपी चडता असं म्हणतात आम्ही केन्ना एक ताजे किडनीचे सो एक पंत तांकां आमी कशें टेस्ट करता म्हण म्हळ्यार मुत्ता अंतू प्रोटीन म्हण प्रोटीन युरिया म्हण त्या आमकां सपोज पॉझिटिव्ह आयल्यार आमी मस्त जाग्रतेर तांगेले बीपी कंट्रोल करता इथं कशें म्हण म्हळ्यार एक प्रोग्रेस वगी जाता सो मधुमेह आशिल्ल्यान तांकां सपोज स्वल्पपणी तांकां हेजो तांगेले डॉक्टरान किडनी लायट एफेक्ट जाला म्हण म्हळ्यार शुगर आपशी चड तांणी तांगेले बीपी वेर भारी एक ध्यान दवरता आनी तांचो टार्गेट कशें म्हणटा नॉर्मल 140/90 ताज्याक उणी म्हणटाची बट हांतू डायबेटीक विथ बीपी आशिल्ल्यांक लेस दॅन 130/80 जाल्यार ओके म्हण म्हणटा टार्गेट म्हणजे ಸ್ವಲ್ಪ इवन लोवर आसल्यार तांगेल्या किडनीक एफेक्ट जाला ताजे परिणाम आमी ಸ್ವಲ್ಪ स्लो डावन करूं आता तुम्ही आजी सांगले रिनल फेलियर विषयारी हाका कसले टेस्टस गी ब्लड टेस्ट जो यूरिन टेस्ट जो कसले कोरपा पडते गी डायबिटीज पेशंट यूरिन तेंचे यूरिन हांव सांगले बरे यूरिन प्रोटीन ते खंयचे युजली खंयचे लॅबा करताचे यूरिन प्रोटीन करचे आनी ब्लडांत आमी क्रियाटिनिन म्हूण करताचे त्यावे साधारण खंयचे सान लॅबांत ती म्हणटा क्रियाटिनिन नॉर्मली 1.5 अशी उण आसूं का एक 1.5 to 2 त्या रेंजार आयल्यारीच तेन्ना 1.67 आयल्यारीची माइल्ड जावन एफेक्ट जाला म्हणून अर्थ बट 2 अशी चड गेला तशीची मस्त जागृत आसता डेंजर एस्पेशली 5 आनी क्रॉस जाल्यार क्रियाटिनिन तांकां म्हळ्यार डायलिसीस स्टेज आता आनी लागी आसाची मस्त जाणांक तांकां डायलिसीस स्टार्ट करूं मस्त तांणी तितले एक हेजिटेट करताची बट त्यात आनी मात मस्त जागृत आसता कित्याक म्हण म्हळ्यार तांणी 5 मिलीग्राम्स चड क्रियाटिनिन जातना तांकां सडन एक दिवस धाप येवचे अंगा उद्दा भरचे श्वास वयर वचचे मूत बंद जावचे त्या लक्षण येता सो मिगेल प्रकार एवरी एटलीस्ट वन्स इन 6 months 6 महिने एक पंत पूरा डायबिटीक पेशंटान क्रियाटिनिन कोरका 6 months to 1 year पुणे एक पंत पुणे क्रियाटिनिन जावू का कोणाले ಸ್ವಲ್ಪ चड आसा आता 1.4 1.5 आसा तांणी वन्स इन 6 months करूका चड आशिल्ल्यान दोन्ही वयर आशिल्ल्यान वन्स इन 3 to 6 months कोरका दुसरे कसं टेस्ट म्हणलं तुम्ही मुत्ता टेस्ट म्हणलं वय मुत्ता अंत प्रोटीन यूरिन तंत कशें यूरिन मायक्रोअल्बुमिन वय यूरिन मायक्रोअल्बुमिन म्हूण म्हणटाची आनी 24 hour प्रोटीन म्हूण म्हणटाची 24 hour करच्याक ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जाता म्हण आमी 24 गंटे त्या रोगीला आमी मूत एक हंतू कंटेनर कलेक्ट कर न्हू तांतू कितले प्रोटीन वता म्हण तांतू मोर दॅन 3.5 grams गेल्यार 24 hours अंतू ताका डायबिटीक नेफ्रोपॅथी म्हळ्यार डेफिनेट किडनी इन्वॉल्वमेंट आसा प्रोटीन लीक जाता आसा आमी ताका मात्र आसता त्या स्टार्ट करता जाता बट ताजे भाशेन उणी गेला रे मायक्रो अल्बुमिन तुमी कसा म्हणटा त्या कशें म्हणटा त्या प्री स्टेज तितले 3.5 grams ना एक 30 to 300 milligrams per in 24 hours त्या लेवलार वता आसता म्हळ्यार अर्ली स्टेज आमी त्या स्टेज धरल्यार बारी लायक येता म्हण थंय देखून प्रोग्रेस जावचे आमी अवॉयड करूया ताका आमी टॅबलेट्स घालताचे म्हळ्यार युजली AC इनिबिटर्स जो एंजियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स म्हणून ड्रग्स आसता तर बीपीचे मात्र तांतू बीपी उणी जाता प्लस किडनी दुखून प्रोटीन लीक जावचे उणी जाता प्रोटीन लीक जावचे उणी जाता ना किडनीक डॅमेज उणी जाता आमगेले या आरोग्य भाग्याचे हाजी फुडली उपाख्यानांतू आमी हार्टाचे विशयार उलयलेलेची तेन्ना तांणी डॉक्टर मामान सांगली कसं म्हळ्यार हार्टाक आनी डायबिटीजाक सीधा संबंध आसा म्हणून तुम्ही हाजी विशयाचे चेड उभार घालूक इच्छुकवता 100% कसं म्हण म्हळ्यार आता शुगर पेशंट्साक हांव सांगले वर तांकां कोलेस्ट्रॉल चड जावन आसता युजली डायबिटीक डिस्लिपिडिमिया म्हणून म्हणटा कोलेस्ट्रॉल चड जालें जशें तें आमगेल्या नराचे भितर एक्युमुलेट जाता सो एक्युमुलेट जालें तशें तांकां ते नर्व ब्लॉक जावचे रिस्क दोनीचे डायबिटीक MI म्हणटाना मस्त जाणांक सायलेंट MI म्हणून म्हणटा आमी तांकां अनफॉर्च्युनेटली तांकां दुखी आसना कितले टायम आमी आयकून आसताची पेशंट कोण की तांणी गॅस्ट्रीक म्हूण लेखले तो गेल्लो म्हणून त्या गॅस्ट्रीक आसचे एक्चुअली कसं म्हण तांकां लायट जावन हार्टाचे अटॅकाचे दुखी येवचे शुगर पेशंट आसून मस्त वरस दुखून तांकां शुगर आसतना तांकां त्या नर्व एफेक्ट जालेली तांकां तितली दुखी येना
ऍक्च्युली दूख येवचे आमगेल प्रोटेक्शन आक तितले दूर जोर दूख येता आमी टेन्शन डॉक्टर वतात या आमी गॅस्ट्रिक म्हूण लेखून मस्त जण नेग्लेक्ट करतात ताका कशेंच म्हूण तांकां दूख नातिल निमिती तांकां सो वय ताजे कितें डायबिटीक पेशंट्सान तूं सायलेंट एमआय म्हूण म्हणटा एक पण दुखी आसना सडन जावन तांणी कोलॅप्स जाता एक पण तांकां मायल्ड दुखी आसता सो हें एक भारी जागृत आसता हांव म्हळ्यार पुरा डायबिटीक पेशंट भिवच न्ही पायत आनी म्हाका सल्पी आंजल म्हणून धांवचे बट सपोज तांकां वय हें एक विशय गोत्त आसता दोनीचे तांकां गॅस्ट्रिक दुखी सामान्य पुरो जाणां केन्नाय जावन आसता तेंचे टायपार आस की दुखी की विंगड म्हूण एक तांणी त्या केन्नाय एक मना दवरका दोनीचे हूम येवचे एक पंत मस्त हूम येवचे आनी त्या दुखी कशें म्हूण म्हळ्यार हांगा दुखून हाता रेडिएट जावचे तशें प्रमाणे वय बट डायबिटीक पेशंटांक युजली त्या हूम येवचे केन्नाय एक लक्षण आसता स्वल्प बर्निंग आनी हूम अशी येयला म्हणटना एक आमी शुगर लो की म्हूण एक चेक करताची सेकंड आमी केन्नाय एक ECG एडवायस करचे एक त्या दोनीच कशें म्हणल्यार डायबिटीकान तूं एक हॉडड नर ब्लॉक जावचे त्या मॅक्रोवॅस्क्युलर म्हणून ताची सन्न नर आसता म्हळ्यार हार्टा भितर आसचे सो मायक्रोवॅस्क्युलर हें म्हूण म्हणटाचे सो ताका कशें डायबिटीक कार्डिओमायोपॅथी म्हूण तसल्यान कशें म्हळ्यार हार्ट हॉट जावन पंपिंग वीक जावचे तसल रिस्क चड आसता डायबिटीस निमित्त हार्ट हॉट जावचे आनी तांकां जन्मतः तशें ना 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 डायबिटीस कंट्रोल नातिल निमित्ती तांगेले हार्टा भितर आसचे सन्न वेजल्स ते म्हळ्यार दोळे दिसना मायक्रोवॅस्क्युलर म्हूण म्हणचे त्या इफेक्ट जावन कशें जाता म्हळ्यार हार्ट हॉट जावन पंपिंग वीक जाता सो डायबिटीक कार्डिओमायोपॅथी म्हूण म्हणटा जाग चड जाले कुडले पंप जावचे कश्ट जाता आनी हांतू कशें म्हूण म्हणटा तेंचे म्हणल्यार तांकां शुगर पेशंटाक खाली हार्ट दुख येवका म्हळ्यार हृदय दुख येवका म्हूण ना कितलींय जाणां कशें म्हूण म्हळ्यार तांणी वॉकिंग करता आसताची आतां खंयच्या एक्टिविटी वतना तांकां स्वल्प एअर चडतना स्वल्प कश्ट येवचे हांगा एक प्रेस कळ्ळा म्हणके जावचे एक धाप येवचे म्हळ्यार तांणी आतां फुडें मस्त चमकत आशिल्लें आतां एक स्वल्प एक अर्द चमकतना तांकां धाप येता सो तसल तांणी मस्त जागृतेरी तांणी आलोचन कर न्हू ते तांगेले डॉक्टराक सांगता जाता असं म्हणून इथं म्हळ्यार तेंची स्टेज मुखार वचून कसं जाता म्हूण म्हळ्यार सडन एक पण तांकां त्या नर्व ब्लॉक जावन हार्ट अटॅक येवचे रिस्क आसता सो हें एक भारी इम्पॉर्टंट पॉयंट कोणाक स्वल्प तांकां आतां स्टेप्स चडटना तर आमी तेंचे डिस्नी ऑन एक्झर्शन म्हूण म्हणटा स्टेप्स चडटा तांकां सपोज एक धाप येता तसो न्ही आतां फास्ट जावन चमकल्यार पुरो जाणां येता बट तांगेलो पेस तांकां कळटना आतां कितले तांणी वताचे तांकां कळटा सो तांणी चडटना सपोज तांणी आतां कितलीं जाणां मध्यान तूं एक माळी चोवण राबताची तांकां जायना तसल्यान मस्त केअरफूल जावन मेडिकल एडवायस घेवका म्हळ्यार आमी युजली एक ECG करचे स्क्रीनिंग बट ECG कशें म्हळ्यार आमी मेजर चेंजीस मात्र सांगू येता अटॅक की सडन मेजर चेंजेस सांगू तसले एक आत्ते अटॅक की म्हूण तशें सांगू येता एक हार्ट बिटींग तसले सांगू येता बट आमकां हार्ट पंपिंग आनी करेक्ट की म्हूण सांगता जाल्यार आमी तेन्ना इको स्कॅनिंग करता जाता एक पण इको स्कॅनिंग हें नॉर्मल आसता म्हळ्यार इको स्कॅनिंगांत आमकां कशें कळटा हार्ट पंपिंग कशें आसा म्हूण कळटा बट हार्टाक संबंध पाविल्ले नर ताजे रक्तसंचार समज की ना म्हूण सांगता जाल्यार आमकां नेक्स्ट ट्रेडमिल टेस्ट म्हूण करता एक पण प्राय जाल्यार स्वल्प कश्ट जाता गांठे दुखीन अशें निमित्त तांकां धांवचें जायना सो बट तांकां कशें म्हूण म्हळ्यार ट्रेडमिल टेस्ट कोणा करूं जाता तांणी ते युजली करची बेटर आता जाल्यार डायबिटीज पेशंटांक ECG ट्रेडमिल टेस्ट आनी इको करूचे लायक वन्स अ इयर तांणी डेफिनेटली करका इता म्हूण म्हळ्यार सांगल्या वरके तांकां तितले कंप्लेंट्स येयच ना सो आमी ते टेस्ट केला मात्र आमकां कळो पुरो तांकां कशें हार्टाचे इफेक्ट आसा की म्हूण ECG आनी एटलिस्ट स्क्रीनिंग ECG आतां हळ्ळे आसतना आमगेले कडेन पुरा इको आनी मेळना एटलिस्ट वन्स अ इयर पूण तांणी ECG करूंक जाता ऑलवेज सेफ आता डायबिटीसाक मूलभूत जावन दिवत तसल वखद खंयचे पुरा आतां कशें म्हळ्यार वखद आतां ऑलमोस्ट एक 7-8 टायप वेरायटी वखद आयला तांकां युजली फूड दुखून स्टार्ट करचें कशें म्हळ्यार मेटफॉर्मिन म्हूण म्हणटाचे ते मस्त कॉमन मस्त ब्रँड्स आसा त्या फर्स्ट स्टेप ताजे नेक्स्ट कशें म्हळ्यार सल्फोनेल युरियास म्हणून ग्रुप आसा त्या कशें म्हळ्यार आमगेले देहा आशिल्ले इन्सुलीन ते चड करता तिनीच तशें तसले मस्त आसा आनी एक टायप कशें म्हूण म्हळ्यार आमगेल्या आहारा दुखून आमी खातना ते शुगर करळा दुखून एब्सॉर्ब करना अशी त्या प्रिवेंट करता तशी अशें जाल्यार 6-7 टायप मात्र आसता युजली स्टार्ट करतना कशें म्हळ्यार प्रत्येक लगात कोणा सिंपल जावन एक जो दोन मात्र आसता बट इम्पॉर्टंट कशें म्हळ्यार आतां कोणाक एक 15-20 वर्स दुखून शुगर आसता आनी कोणाक एक वर्स दुखून शुगर आसता डिफरन्स आमकां कळटा एक वर्साच्या एक जो दोन मात्र कंट्रोल आसता बट 15 to 20 इयर्स दुखून कोण मधुमेह आसता तांकां मिनिमम 3-4 मात्र इन्सुलीन घालून जाल्यार तांगेले शुगर कंट्रोल आसा पुरा जाणांक म्हणचे न्ही म्हणचे मोस्ट
हाजी अर्थ कसं म्हण म्हणा डॉक्टराक एक चॅलेंज येते तर कसं जात म्हणा रे तर तांगेल कंट्रोल ना ऍक्च्युअली मस्त पेशंट जाका असता यो त्यातनं एक मात्रेन जात तशी आता आगे लायला रे चार म्हळ्यार एक 20 वर्षांत तांगेल देहांत ते मस्त बदलप जावन आसता त्यात आणि केदाय म्हणा मात्र ते यूज टू जावन आसता तांकां मात्र यूज टू असता प्लस कशें म्हण म्हणा रे एजिंग प्रोसेस जाल्यार तेच कसं म्हण आमगेल देहाचे इन्सुलिन ना उत्पत्ती उणे उणे जाता वता खंयचे ऑर्गन एज जाल्यार तशी ताजे इफेक्टिवनेस उणी जाता तशें ताजे कितें इवन एज एक रिस्क फॅक्टर डायबिटीसाक आतां आमगेले आतां देशांत हेल्थ केअर आनी लायक आशिल्ली न्ही ती आमी लायफ एक्सपेक्टन्सी मस्त आसता तशी एज चड जाल्यार तशीची शुगराक रिस्क फॅक्टर आसता सो तांतू तुमी आतां मात्रे विशयी सांगले तशीच इन्सुलीन म्हणटा तुमी तावळ दुखून इन्सुलिना विशयी सांगता ह्या इन्सुलीन आमी प्रारंभारी दिवेत की नाही म्हळ्यार सुरजेल कुडले इन्सुलीन दिवेत की नाही त्या पेशंटाल चॉयस म्हळ्यार केलो जनाक ते सूख हंपूक आनी प्रमाण भंय आसता तशी सांगिला आता कशें म्हणा रे त्या बारलाय क्वेश्चन आतां इन्सुलीन स्टार्ट करचें म्हण आमकां भयंकर भंय केन्ना आमकां चड भंय पेशंटाक म्हळ्यार इन्सुलीन म्हणून पळय पेशंट म्हणटा ना हांव अनेक म्हयन्यान येता डॉक्टर म्हणून ताका पयर रामनवमी आशिल्लें तशें हांव खावन चड जाल्लें सो इन्सुलीन स्टार्ट आंब सूर सो आमकां ते एक बदल चॅलेंज म्हणून म्हळ्यार इन्सुलीन स्टार्ट करचें म्हळ्यार कशें येता म्हणून म्हळ्यार पुरोजनाक इन्सुलीन म्हणटन भंय आसता त्या लायफ लाँग वे आनी कसं म्हण म्हळ्यार आमी त्या इंजेक्शन दुखता म्हूण सो बट आतां हांतू कशें म्हण म्हळ्यार इन्सुलीन हांतू आतां हांव फर्स्ट सांगिल्लें टायप 1 मधुमेह हांतू डेफिनेटली तांकां इन्सुलीन ऑप्शन ना सो ह्या हांव कसं स्ट्रेस करता म्हळ्यार इवन विंगड मात्र एक अल्टरनेट कसं जाल्यार हांतू वर्क जायना सेकंड आतां गुरविणपणा येवचे डायबिटीस हांतू तांतू इन्सुलिना सेफ इता म्हळ्यार इन्सुलीन एक्चुअली नॅचुरली आमी कसं बॉडींत प्रोड्यूस जाता तेंचे दिवचे आमी गुरविणपणा येवचे डायबिटीस हांतू मेटफॉर्मिन म्हणून एक टॅबलेट ट्राय करताची बट त्या सोडले विंगड खंयचे रेकमेंडेड ना मेटफॉर्मिन ऑर इन्सुलीन गुरविणपणा डायबिटीस हांतू टायप 1 अंत खाली इन्सुलिन आता टायप 2 डायबिटीस अंत कसे जात म्हण म्हणारी आता सांगल्या वरी लेस दॅन 1-2 इयर्स असताना तांकां तोंदर ना बट 10 इयर्स 15 इयर्स कोणाक शुगर असता तांकां कशें म्हण तांगेले बीटा सेल फेलियर म्हण तांगेले ते उत्पत्ती करचे ते कर्ण ते ऑलमोस्ट नाश जाता वता सो तसल्या टायमार तांकां कसं म्हण म्हळ्यार इन्सुलिन दिवका जाता आमी ते म्हणटना अनेक कसं म्हण म्हळ्यार तांणी डॉक्टर न्ही तांणी हॉस्पिटल चेंज करतात सो बारीक कष्ट हांव कसं करता म्हण म्हळ्यार जनांक तांकां इन्सुलिन पेन जो वायला तूं आतां घेवन येयाची म्हणून मिगेले द्राका हांव तांकां दिवचे करयता सो तेन्ना तांकां ಸ್ವಲ್ಪ एक भंय उणी जाता एका आमी मोस्ट ऑफ टायम्स बरें जालें तांणी कसं म्हण म्हळ्यार तशें भायर धांवतात सो आतां कोणाक आमी इन्सुलिन दिवका म्हण म्हळ्यार एक कसं म्हळ्यार इन्फेक्शन आसता आतां डायबिटीक फूट गँग्रीन आसता आतां न्युमोनिया उरता इन्फेक्शन आसता तसल्यांक आमी शुगर कंट्रोल करता जाल्यार इन्सुलिन दिवका डायबिटीक फुटांत वूंड हिलिंग लायक जावका जाल्यार इन्सुलिन दिवका दोनीच्या तेच म्हळ्यार आतां केलो 4-5 मात्र घालून कसं म्हळ्यार शुगर कंट्रोल येना आनी तूं मोस्ट इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार हांव पुरो जाणां सांग त्या तांगेल मिस्टेक म्हूण न्ही आतां इन्सुलिन स्टार्ट करतना पेशंट्स कसं म्हणायत म्हूण म्हळ्यार हांव कसं नाही खाय न्ही कसं अशी चडटा आसा म्हूण तेंचे ते कसं नाही खायना अशी चडचेची कायले म्हणचे खावन चडल्यार आमगेल्या कंट्रोलान तूं ना ते आता पुरा तांणी कंट्रोलार आशिल्ले जाल्यार आमगे लगत ते इन्सुलिन आगत कसं नाही आगत ना सो त्या केन्नाय तांणी मना दवरका कसं म्हळ्यार तांगेल फेलियर नाही ते आता खंयचे अप्रुपेर कांय पुणी खेळले ताजी इफेक्ट आत्ता हाक्का म्हणून ते सांगू जायना सो 15-20 इयर्स डायबिटीस आसता कंट्रोल आसना मस्त वीक जावन आसता तांणी वेट लॉस आसता प्लस त्या पुरो आतां फर्स्ट सांगल्या वरी तांकां मस्त तीव्र भूक आसचे मूत चड वचचे ताण येता तसल्यांक कसं म्हण म्हळ्यार इन्सुलिनाचे रामबाण विंगड कसं घाल्यार तांकां इम्प्रूव जायना बट कसं जाता म्हण म्हळ्यार तांकां फर्स्ट एक मात्र एक हेजिटेन्सी आसता एक पण सुलभ जाता एक्चुअली आनी कसं म्हण म्हळ्यार इन्सुलिन मात्रे कंपेर केल्यार इन्सुलिन एक्चुअली सेफ आतां फॉर एक्झाम्पल तुमकां किडनी पेशंट्साक डायलिसीस आशिल्ल्यांक हार्ट फेलियर लिव्हर डिसीज तसल्यांक कसं म्हळ्यार मात्रेन तुजी आमी एक पण ಸ್ವಲ್ಪ मात्र इंडिकेटेड आसता बट ते आमी जाग्रतेर दिवका ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ आमी डोज मॉडिफिकेशन करता जाता किडनी फेलियर पेशंटाक दोन पण दिवचे आशिल्ले एक पण दिवचे तशें न्ही मॉडिफिकेशन आसता बट इन्सुलिन इज द ओनली आमी खंयच्याय टायमार कोणाकय सेफली दिवेत कसं प्रॉब्लेम जायना तांतू आणि दुसरी रोगा निमित्त एडमिट जायल पेशंटाक आनी पुरा
चढचढावत आता दोळे ऑपरेशन जाव का म्हणल्यार तांकां पुरो इन्सुलिन खंयचेय सर्जरी फुडें आमी कसं म्हणून इन्सुलिन शिफ्ट करतात हें कसले वर्ष म्हणा रे आतां मात्रेन आमकां प्रेडिक्टेबल आसना सडन डाऊन जावचे वयर चडचे तशें आसता आनी सर्जरी जावचे फुडें केन्नाय कसं म्हणा रे वुंड हिलिंग आनी पुरो लायक आसता ते गाय समज सुकूका तो तसल्या टायमार आमी इन्सुलिनाका शिफ्ट कर न्हू तांगेले सर्जरी जावन ते पुरो घाय लायक कोन हील जावन तांगेले शिवण घालले कंप्लीट काण जात्यार आमी युजली वापस तांकां मात्रे शिफ्ट करूं जाता 90% जनाक मात्रे शिफ्ट करूं जाता बट कोण सर्जरी न्ही करता तांकां एकदा जावन एक स्टिच काडची ते मिगेल प्रकार तांणी इन्सुलिनाची कंटिन्यू करची बेटर आतां केलो जन म्हळ्यार मिथ्य धारणी आहे ताणी लेखताच कसं म्हळ्यार इन्सुलिन घेतल्यार तांगेले आयुष्य उणी जाता आनी प्रमाण लेखताची या पुरो मिथ्य धारण म्हणून लेखता 100% आनी तो इन्सुलिनांत एक्चुअली मस्त हें आसता तांकां भ्रमे आसता आनी कसं म्हळ्यार लायफ लाँग वे म्हणून फर्स्ट क्वेश्चन तेंचे आसता डॉक्टर आम लायफ लाँग घेवं म्हणून तशें मुगेले एक टीचर आशिल्ले ताण म्हणचे आशिल्ले तुमकां लाँग लायफ जाय जाल्यार तुमी लायफ लाँग घेवं सो विंगड ऑप्शन ना तशी सो लाँग लायफ जावं जाल्यार लायफ लाँग इन्सुलिन घेवं बट तांतू येत कशें म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ जनाक आता ಸ್ವಲ್ಪ यंग डायबिटिक्स आसताची आणि यंग डायबिटीस आसून तांकां मस्त बॅड लायफस्टायल आसता ओवरवेट आसताची तसलांक आमी एक एक पण इन्सुलिन स्टार्ट कर न्हू तांगे लायफस्टायल सम कर न्हू वेट लॉस हेल्दी लायफस्टायल आनी करतरी आमकां इन्सुलिन स्टॉप करूं जाता इवन सम एज्ड जनांकय आमी कितले जाणां इन्सुलिन स्टॉप केला आसा ते कशें म्हणून आमकां गॅरंटी म्हणून सांगची कश्ट बट तुम्ही ते इन्सुलिन पेन हाडना म्हणून हांव लेखता वय हें कसं म्हळ्यार आतां तुमकां हांव सांगिल्लें निमित्त कळ्ळें एका मिगेलें आतां पॉकेट आशिल्लें तुमकां गोतूच ना आशिल्लें नॉर्मल पेन अशें दिसता 90% जनाक हांव इन्सुलिन पेनांतू स्टार्ट करचें आनी एक बाटली वायल मेळटा त्या ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट दिवचें म्हळ्यार तांणी सिरिंज घालून ಸ್ವಲ್ಪ तांडूका जाता वय हें कशें म्हण म्हळ्यार व्हेरी हँडी पळय हांव मिगेल्याची पॉकेटा घालला आनी एक पेन अशें दिसता हें आनी ह्या पळयतना पेन अशें दिसता कळयना वय खंय वर येते आता खंय जाल्यार वचत आता लेडीज तांगेले वॉलेटा भितर ट्रॅव्हल करता फ्लायटार वतानी वर येता नॉर्मल पेनशे दिसता आता हांत एडवांटेज कसं म्हणून म्हणारी एक हांत हांव एक सुवय हाडला जस्ट डेमॉन्स्ट्रेशनाक तितली फायन आसता सुव दुखी जायना ते जस्ट अशें कोण घाल सुव सपोर आसा म्हणून तितले सपोर आसा म्हणा ते दोळ्या ते दिसना यश कोण घाल न्हू यश कळ इतले पळय तांतू दिसयना तितले सपोर आसता दोळे ह्या घालता ते तितले जाग्यार घालका म्हाका म्हळ्यार हाता लागता ते बोटा लागता आता युजली असेल पेन एडवांटेज कसं म्हणून म्हळ्यार एक हांव सांगल्यार हें खंय वर येता दोनीच हांत कशें म्हणून म्हळ्यार आता दितना व्हेरी सिंपल हें कसं म्हणा आमी जस्ट इन्सुलिन अशी डायल कर न्हू पेन गुंडाचें कॅप काडचें आनी अशी प्रेस केल्यार जालें सो इन्सुलिन वता हें एक्चुअली कोणेय दिव येता घरकडे कसं म्हणून म्हळ्यार एज्युकेटेड जावका म्हणना आनी आनीक कसं म्हणून म्हळ्यार तांणी सपोज इन्सुलिन डायबिटीक पेशंटाक दृश्टीनी समना तिल्यांक तांणी ताचे कितें मॅग्निफाय करून आसता हांगा दिसूक सम दिसूक प्लस कसं म्हणून म्हळ्यार हांतू अशी काउंट करूं येता अशी शब्द येता आतां सपोज कोणाक एक 10 युनिट दिवका तांणी अशी 1 2 3 4 तशी 10 ते काउंट कर न्हू इन्सुलिन घेवेत सो ह्या युजली वायलाक आनी हाका एक डिफरन्स म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ कॉस्टली आसता तुमकां वायलाक आनी हाका कंपेर केल्यार एक 150-200 रुपया चड पडटा हाका बट हें वर्थ इट एस्पेशली कोणा म्हण कोण ट्रॅव्हल करता आतां कितले जण म्हाका कंप्लेंट दिता हांव मिगेले हांव मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑर तांगेले खंयचे ट्रॅव्हल रिलेटेड वर्क बिझनेसमॅन हांव ते वायल खंय व्हरचें हांव बाटली खंय व्हरचें सिरिंज खंय दवरचें म्हण आतां हांव तो ऑलरेडी लोड जावन अशें हांव हांव आसतना पेन्ना कोणाकय कळना कोल्ड स्टोरेज नको नाही तांणी पेन्नाच कसं सांगता म्हणून म्हळ्यार एक पंत युजली हांव लोड केला रे कार्ट्रीज म्हणटा पेन फिल म्हणून म्हणटा त्या युजली टेम्परेचर रेजिस्टंट आसता म्हणून पेनाची ताजे सो तसं हांव त्या खाल जेवचे तुमी फ्रिजा दवरका म्हूण ना बट अनयुज्ड कार्ट्रीज खंयचे आसल्यार तुमी फ्रिजा दवरया सो आनी कशें म्हण एक्स्ट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर आसतना इन्सुलिन वायट जाता बट अदरवायज हें कशें म्हण असेल पेन इज व्हेरी सेफ नॉर्मल टेम्परेचर आनी तुका कसं प्रॉब्लेम जायना आनी ट्रॅव्हल करतना डेफिनेटली हें हेल्पफूल सो मस्त फ्लायटार इट इज अलाउड म्हणून वय वय खंय जाल्यार अलाउड एक्चुअली आतां हांव हांगा दवरनास म्हूण तुमकां सांगिल्लें न्ही कळ्ळें ताका कळयना आशिल्लें म्हळ्यार हांत कशें म्हण म्हळ्यार कसं लज्ज करूं ना हांव म्हणचे जना कसं म्हळ्यार इन्सुलिन म्हणटा तांकां एक भंय आसता हांव आनेकले कसं न्ही म्हणटा की म्हणून हें आतां एक्चुअली तशी पुरा जन येद्र तांणी घेवका म्हूण भायर वॉशरुमा जेवचे एका खंयचे तांगेले रुमा वच्चे न्हू 2 मिनिटांनी इन्सुलिन घेव येता व्यायाम आणि शारीरिक गतिविधींतू कसं पुरा बदलप आमी हाडोवका पडटा आतां कसं म्हळ्यार तेंची आतां
लायक क्वेश्चन म्हणजे कोणाक एक फर्स्ट शुगर अस म्हणून सांगल्या रे ताणी फर्स्ट निमूच कसं कसं खाव येतं म्हणून कसं खाव येतं कसं खावचें ना तें आमकां फर्स्ट येवचें एक मनशान जाल्यार हांव कसो व्यायाम करता म्हण निमिरा म्हण आमगेलें कशें म्हण आमकां खाण जेवणान तूं फर्स्ट वता मन कोणेय म्हाका कसं एक्सरसायज करता कसं हांव हें करता सो पूरा जना क्या मनशान इवन म्हाका जाल्यार कशें म्हण आमगे लायफस्टायल आन्सर डेस्क जॉब नॅचरल फिनॉमिनन ऑफ ह्युमन बीइंग्स टेंडन्सी टेंडन्सी सो तशें आसतना डायबिटीक पेशंटान तूं कोणेय म्हाका आत ते निमगे ना डॉक्टर मामा वॉका वचकावे एका हांव सायकल सोड कोणे निमगे कसं आंबू खावे पोणोस तसल क्वेश्चन येत तशी लायफ एक्सरसाइजा विशयी कोणाक येना म्हण आमकां बेसिकली आमी लेझीशी दिसता म्हाका इंडियन्स एज सच आनी कसं आमकां एक्सक्यूज आसता बट हांव कसं सजेस्ट करस म्हण एटलीस्ट 30 मिनिट्स पर डे म्हण अर्द घंटे दिसाक पूरा डायबिटीक पेशंट म्हणून पुरा जनान आमी जाल्यार एक आमगेले जनरल पॉप्युलेशन 30 minutes per day. So ताका recommendation कशें म्हणजे 30 minutes per day for at least 5 days a week. म्हणजे 150 minutes per week. 30 into 5. 150 minutes ವಾರಾಕ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಮಾಡ ಹೋಗೋರ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಮ್ಯಾಕ एरोबिक एक्सरसाइजेस इवन आता आमी आत जिम आणतानी पुरा आता ट्रेडमिल असता क्रॉस बार्स असता तसले तान म्हणून आमकां ಸ್ವಲ್ಪ हार्ट रेट चोणू आमगे ऑक्सिजन कंजम्पशन चड जाल्यार पेटाक शुगर येवून जाता आणि दोनीच कसं म्हणून म्हणारे शुगर पेशंट्साक खाली ह्या मात नाही शुगराचे एफेक्ट नाही तांतू बीपी येवून जाता इवन कोलेस्ट्रॉल होऊन जाता तांकां मनाक एंटी डिप्रेसेंट एक्चुअली एक्सरसाइज इज एंटी डिप्रेसेंट म्हळ्यार सो एक्सरसाइजान कसं म्हळ्यार मस्त नमण्याचे पॉझिटिव्ह इफेक्ट्स असता सो डेफिनेटली एक्सरसाइज मिनिमम 30 मिनिट्स पर डे रेकमेंडेड तांतू कशें म्हळ्यार सकाळी करची की सांजे करची तांकां केन्ना टायम मेळटा तेन्ना करता हय आतां केलो जाणांक बिजी आसता डे टायम तांणी सांजे करूं येता इवन आता 10 मिनिट्स आफ्टर ब्रेकफास्ट आफ्टर लंच आफ्टर डिनर तांणी 10 मिनिट्स वॉक केल्यार तांणी एक दिसान 30 मिनिट्स वॉक केला म्हणजे जाता आणि सांसान आमगे लायफस्टायलांत आमी आतां खंय जे वतना लिफ्ट यूज करचे बदलाक स्टेअरकेस यूज करचे तापर तितले पेपर हाडूक दूध हाडूक चमकून वचचे हय सो तसान आमी जल तितले कोर येता म्हळ्यार शुगर तांतू फुल कंट्रोल येवचे म्हूण न्ही बट एटलीस्ट तुमके एक व्यायाम जाला म्हणके जाला म्हण आता मॉल अंतानी पुरा ಕೆಲವು ಕಡೆ तानी स्टेअरकेस अंतू कसं म्हणाले म्युझिक घालताच एक एक या केलं स्टेप चढल तशीची एक एक स्वराचे नोट येता त्या चढूंक होडांक एक आता मागीर मस्त झुंबा क्लासेस स्विमिंग कोरेत कंचे आता बॅडमिंटन बार लायक गेम म्हणा फ्लेक्सिबिलिटी चढता रिफ्लेक्सेस बेटर जाता आणि कसं म्हण ओवरऑल तुमकां खंयचेय गेमांत खंय हूम चड येता त्या लायक एरोबिक एक्सरसाइज म्हणून तशी वेट ट्रेनिंग आता वेट ट्रेनिंग जिम अंत वच्चे जिम अंत कसं म्हणून म्हळ्यार युजली डायबिटीक पेशंट अंतू मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस तांणी 2 to 3 days a week मात रेकमेंडेड हय कोरका म्हणून तांती मस्त हेवी कोरका म्हणून ना तांकां जस्ट मसल टोनिंग येवच्याक प्लस मसल बिल्ड जातना प्रोटीन बिल्ड जाता सो तसलाक मात्र तांणी वचका ते फुडली काळांतू डायबिटीज आयल्यार ताका समज आमगेले आधुनीक वैद्यकीय शास्त्रान सम वखद नाशिल्ले म्हणून तांणी कसं करता आशिल्लें म्हळ्यार कारात्याचे ज्यूस पिवचे नातल्यार गोवां पॅज करून पिवचे खावचे नातल्यार कुवाळ्याचे रोस काण पिवचे अशें प्रकार करता आशिल्लेचे ताची मागीर म्हणटा ಸ್ವಲ್ಪ अवेअरनेस चड जाता आसतना चपाती खावची म्हळ्यार चित्ताचे तांदळाचे कंपेर केल्यार आमी चपाती खावची नातल्यार गोवांचे खाण चड खावचे म्हूण केल्लें आत्ता म्हणटा अनेक ताका नवे रुपांतर आयला श्रीधान्य खावचे रागी खावचे अशें प्रमाण आयले तशीच आता फ्रुट्स म्हणटाना फ्रुट्स खायांची म्हणटाना तांकां एक भंय अशी चडती फ्रुट्सान तूं साखरे आमची चड आसा खंयची खावपा खंयची खावच्या नज म्हणून अशें आसतना ह्या डायबिटीस डायट म्हणून कसं आसा की हाचे विशयार तुमी कसं सांगतांची आता फर्स्ट तें सांगला म्हणके रे फर्स्ट कोणाक डायबिटीस आसता म्हूण घालता तांणी फर्स्ट निमूचे तेंचे कसं खावे ते कसं खावचें ना पूरा एक पेशंट टेंडन्सी डायबिटीस म्हणून इवन खंयचे दुसरे रोग आसता कसं खाव येता म्हूण फर्स्ट निमूचे वखद केन्ना घेवका म्हूण कोणे निमगिनाचे एक कसं म्हणत म्हळ्यार तुमकां त्या एक रायस खावचें ना जे म्हूण एक मस्त भ्रम आसता जनांक त्या हांव मिगेल प्रकार कसं म्हळ्यार एक्चुअली सायंटिफिकली रायस हे कार्बोहायड्रेटाचे आमी खावचे वीट गोदी म्हणटा त्या कार्बोहायड्रेटाचे बट कसं म्हळ्यार रायस कशें म्हूण म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ स्टार्ची कार्बोहायड्रेट म्हणून आणि ताचे ग्लायसेमिक इंडेक्स म्हणून त्या ಸ್ವಲ್ಪ चड आसता सो रायस आनी चपातीन तूं कसं डिफरन्स म्हणून एक आमी कसं आमी पुरा रायस खावन व्हड जालेले आमी एक आतां 30-40 वर्स रायस केला तूं फायदो करून रायस बंद करी म्हळ्यार पिशी धरत
तशें सो रायस आमकां डेफिनेटली साऊथ ईस्ट एशियन पुरा कंट्रीज रायस कंज्युमिंग कंट्रीज हे आमी न्ही आमगेले आज्जाल पिज्जाल कालगती देखून आमी रायस खाल्लेले सो आमगेले जीन्स आर फॉर रायस सो तू पाय तू रायस सोन चपाती खा म्हूण म्हणल्यार आमकां एक दोन दिवस एक वार ते खावेत ताजे बशी आमकां चपाती खावचें जायना कंटिन्युअसली रायस डेफिनेटली आमी खावचे न्हय म्हूण ना रायस खावका बट पोर्शन कंट्रोल आमी उणी करता उणी खावका आतां फॉर एग्जांपल हांव तुमकां सांगता खंयचेय आमी एक फंक्शनाक गेल्यार आमी रायस ऑलमोस्ट 3 पंज जेवताचे फर्स्ट आमकां एक पुलाव म्हूण येता तांतू रायस येता ताचे नंतर आमकां एक पंत रायस सारा वट घेता आमी दोनूय पंत रायस दाळी तोय वट घेता लास्टाक पोट भर तरी मोसरान्ना म्हणून सो रायस दूध पाकान ते तांदूळ वय तांतू येता मागीर एक कडेन तांणी आतां खाली रायस म्हूण न्ही आतां नीर दोसे करताचे ते रायसच सो आमगेलें रायस कंजम्पशन कशें जाता म्हण अनोइंगली इडली डोसा रायस पडटा बट तांतू विंगडे दाणी आसता बट नीर डोसा म्हणटा ते कंप्लीटली हांव जस्ट एग्जांपल दिलेलो ताका सिंपल जावन तुमकां एक डायबिटीक डायट सांगता म्हण एक प्लेट मील मॉडल म्हणून एक आसा सिंपल आतां कोणाक आमकां कोणाक सांगता कसं खावेत कसं खावचें ना म्हणून प्लेट मील म्हण कशें म्हण आतां आमी एक वाट्यान तू आमी कसं पोर्शन घालताचे तांतू रायस जस्ट कालम शशका हाफ द प्लेट शुड बी वेजिटेबल्स तांत कशें म्हूण म्हणारी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स म्हणून नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स म्हूण म्हणारी आतां हसिरू ಮತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ತರಕಾರಿ आमी कशें म्हणटा ग्रीन वेजिटेबल्स मागीर तुमगेल्या वाळी भाजी तसले स्टार्ची वेजिटेबल्स म्हळ्यार गेड्डे तरकारी म्हणून म्हणटा गेड्डे तरकारी त्या भुंयची मुळां दवरता तांतू कशें म्हण बटाटो मागीर सूर्न स्वीट पोटॅटो गेणसू तसले तसेल कसं म्हणून म्हणा त्या ಸ್ವಲ್ಪ कणंग वय त्या कसं म्हणा तुमकां ಸ್ವಲ್ಪ हाई कार्बोहायड्रेट तसेल वय तसेल आमी ಸ್ವಲ್ಪ अवॉइड कर न्हू ग्रीन्स चड वचका ग्रीन्स म्हणा तुम्ही सांगल्या बरं वय कारात्या बीन्स बँड सो ग्रीन्स चड कर न्हू आमी गेड्डे तरकारी उणी कर आतां आमकां बटाटा नाशी कसं नाही करूं जायना हांव म्हणटा खाली बटाटाच करच्या काय बटाटा आनी बीन्स मिक्स करून कसं नाही मिक्स करून कोर येता बट जल्दी तितले ह्या पुढे उणी करायची आणि हांव सांगल्या बरी रायस आमी एक्चुअली आमी कंज्यूम करता ಸ್ವಲ್ಪ चड कंज्यूम करताचे आमगेले नॉर्मल डायट अंतूच इवन आतां खंयचे आमी एक टेंपल देवस्थाना फंक्शन समराधने वता थंय एक 2-3 पंत येता रायस तेंचे हय उपकार कितले पंत घेता येयना एक पंत येता तशें सो आमी कॉन्शियसली आमी कसं म्हूण म्हणारी आतां रायस खातना आमी कॉन्शियसली आमकां आतां रायस चड जाता म्हूण एक आमकां मनांत आसुका म्हूण आनी दोनीच कसं म्हूण म्हणारी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स त्या सांगल्या बरें आनी फ्रुट्स तुमी गेल्यान फ्रुट्सान तुका कशें म्हूण म्हणारी गोड आशिल्ले फ्रुट्स चड गोड आशिल्ले आतां आंबो मस्त गोड पणसू सीताफळ चिक्कू ह्या जल्दी तितले अवॉइड कर क्याणे तशीच क्याणे सान क्याणे ओके बट युजली क्याणे कसं म्हण हाय जी म्हूण म्हणटात सो ताजे खातीर क्याणे डेफिनेटली अवॉइड करचे बेटर खंयचे फ्रुट्स खावेत म्हूण म्हणात आतां ऑरेंज मुसंबी तसले म्हण सिट्रस फ्रुट्स पपाय जाल्यार खावेत एक पीस खावेत सगळे पपाय एक पीस खावेत ताजे नंतर तुमगेला या खंयचे ऍपल्स खावेत मागीर ग्रेप्स ಸ್ವಲ್ಪ खावेत दाळिंब खावेत मागीर मेलन्स पुरा पुरा खावेत फ्रुट्स डेफिनेटली अवॉइड आनी सॅलड्स सॅलड कशें म्हूण म्हणारी आमगेला एक सर्विंग सॅलड्स आसता म्हण आतां फायबर कंटेंट चड जाता सो फायबर कंटेंट पोटय भरता प्लस आतां कॉन्स्टिपेशन आशिल्ल्यांक तसल्यांक ते फायबर इज व्हेरी हेल्पफूल आनी फ्रुट्स युजली कसं म्हणारे आमगे ल्हान युजली कशें येता म्हण पुरा खावन जाता लास्ट एक फ्रूट सॅलड आयस्क्रीम जो फ्रूट सॅलड आसता सो तशें जावचें ना फ्रूट शूड बी वन सर्विंग म्हण आमी एक पंत एक 4 घंटे कसं न्ही पोळ जो इडली खावचे बदला फ्रुट्स खावका तशी आमी युजली फ्रुट्स म्हण पुरा पोट भरतरी ಸ್ವಲ್ಪ ताजे वयर फ्रुट्स जाता तशें आसतना वन सर्विंग म्हणारी टी कॉफी जो या खावचे बदलाक फ्रुट्स आसता आनी रायसान आनी एक म्हाका विसर सांगलें आमी युजली कसं म्हण हांगा आमगेले मंगळूर उडपान तू केरळांत आनी पुरो आमी बॉयल्ड रायस उकडे घेवचे त्या युजली बेटर म्हूण म्हणटात सुरय तांदळाक म्हळ्यार सुरय तांदळान तेंची त्या ಸ್ವಲ್ಪ ग्लायसेमिक इंडेक्स चड आशिल्ली न्ही ती शुगर ಸ್ವಲ್ಪ रेज जेवचे वग्गी ब्लडान सो बॉयल्ड रायस केन्नाय बेटर वायट रायस बट तशें वायट रायस कोण खावन अभ्यास आसा तांणी त्या सोणात बॉयल्ड रायस वचका म्हणना बट एक ಸ್ವಲ್ಪ मायनर डिफरन्स म्हळ्यार युजली असेल आमगेल्या गांवांत आनी पुरा आमगेल्या ह्या कोस्टल बेल्टांत आनी केरळांत तशीची बॉयल्ड रायस चड यूज करचे आतां तशेंची आमगेले फूड डायट आनी प्रमाण विशय उलयतना साखर खावच्याना जे गोड खावेत म्हणजे एक मित्य धारण आसा जनालांत म्हूण हानी
सक्कर उणी खावचे गोड चड खावची करताची वय वय त्यावेळेस मला मस्त हाव हळ्ळेन ते पळयता ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದು ಗೊಡ್ಡ ಕಾಪಿ ಕೊರ್ಚೆ ಗೊಡ್ಡ ಚಾ ಕೊರ್ಚೆ त्या युजली कसं म्हणलं पण गोड्डान ते फायनली शुगर असते आणि हाय ग्लायसेमिक इंडेक्स त्यावे मला त्यावे सडनली शुगर रेज जाता सो ॲज मच एज पॉसिबल शुगर जागरी हनी ह्या तिन्ही कंप्लिटली अवॉइड करता जागरी कशी बेटर म्हणून म्हळ्यार तांचो ಸ್ವಲ್ಪ विंगड आता न्यूट्रियंट्स असता म्हळ्यार युजली ह्या करची कशी म्हणून म्हळ्यार हॉडड लोखंडा कायल्यार करची सो ಸ್ವಲ್ಪ लोखंड अंशांनी पुरा लायक असता मेळता म्हणून सो शुगर वर्सेस जागरी पळयला रे दोन्ही वायटची बट जागरी बेटर तांतो बेटर उणे खाव का रिफाइंड नाही म्हणून आता शुगर म्हणत ऍक्च्युअली रिफाइंड असतं सो शुगर डेफिनेटली इज बॅड डायबेटिक म्हणून नाही नॉन डायबेटिक आता आमगेले पारंपरिक वैद्यकीय शास्त्र आणि आधुनिक वैद्यकीय शास्त्राचे तुलन केल्यार खंयच्यान तू डायबिटीसाक बेटर वखद म्हणून तुम्ही सांगताची आता कशें म्हणा तुम्ही निमगेल क्वेश्चन आणतो हांव ॲक्च्युअली पुरा सायन्स हांव बिलीव करता बट मिगेल एक कसं सजेशन म्हणल्यार पुरा जनाक कोण टायप 1 मधुमेह आसता चेडूवांक एका टायप 1 डायबिटीस तांकां इन्सुलिन सोडल्या विंगड कसं दिल्यार वर्क जायना सो त्या एक मनाक येत नाही असो दोन्हीचे आता कोणाक येत मस्त हाय इन्सुलिन डोज आसा मात्र आसा तसल्यान दयदवर न्हू कसं आल्टरनेटिव्ह ट्राय करचे पुढे तांणी इन्सुलिन डोज तांणी सोडल्यार एक पण मध्ये चेक करपाक जाता तुम्ही खाल एक आल्टरनेटिव्ह मेडिसिन घेतले तांतूची फेथ दवर न्हू उणी जावच्या पुरा बट तुम्ही चेक करपाक जाता कोणा इन्सुलिन आसा कोणाक टायप 1 मधुमेह आसा किंवा कोणाक किडनी फेलियर आसा तसल्यान जाग्रतेन इन्सुलिन न घेवका शिवाय विंगड कसं सजेस्ट करना आता घरकडे बैसून ग्लुकोज टेस्ट करूक ग्लुकोमीटर म्हणून कायला तशीच परिवीक्षण करूक नमुनवार उपकरण आयल्यांची हाची ॲक्युरेसी कितली आसा आत्ता येवचे ग्लुकोमीटर सांगतो सामान्य कशें म्हणून म्हळ्यार आतां एटलिस्ट होम मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लुकोज म्हणून म्हणटात हांव सजेस्ट करता एटलिस्ट एक वारा एक पंत जो 2 वारा एक पंत पूण एक मधुमेह रोगीन तांनीच घरा कोरका इता म्हणून म्हळ्यार आतां लास्ट 2 वर्सान तूं डॉक्टराक मेळचें कश्ट आशिल्लें कोरोना निमित्त कितके जणांना 2 वर्सां शुगर टेस्ट करले तेंचे तांगेले ग्लुकोमीटर आशिल्ले जाल्यार 1000 रुपये भितर मेळटात इवन ऑनलायन आनी मेळटा घरांत तांणी वन्स इन एटलिस्ट 1 to 2 weeks केल्यार तांकां कळटा कसं जाता असं म्हणून तांगेले शुगराचे वेरिएशन कळटा तांकां आनी अनेक कसं म्हणटा शुगर डाऊन जावचें हायपोग्लायसिमिया त्या आमकां डेफिनेटली आतां ग्लुकोमीटर आसल्यार लेस दॅन 80 80 किंत उणी येवचें ना केन्नाय सो ग्लुकोमीटरान तूं मोस्ट ऑफ द ग्लुकोमीटर ॲक्युरेसी आसता आतां ग्लुकोमीटर एक 100-150 दाखयल्यार लाभ 400 दाखय एक 50 प्लस मायनस जाल्यार आमकां एक अंदाजेर कळटा न्हू कसं आसा म्हणून अनेक इम्पॉर्टंट कसं तेंचे आतां ह्या पुरा कशें म्हणून म्हळ्यार मिगेल रिक्वेस्ट आतां कितके जण एज्युकेटेड जन आसतात तांणी असल आनी पुरा उपकरण यूज करका इथं म्हण खाली तुम्ही एक डॉक्टरले कन्सल्टेशन 3 महिने येऊ न्हू 5-10 मिनिटान आमी एक प्रिस्क्रिप्शन घाल न्हू त्या तुम्ही फॉलो करून तुमगेला फुल हेल्थ डायबिटीज हेल्थ समजता म्हणून सांगचे कष्ट तुमगेले रोल मस्त इम्पॉर्टंट आता अखेरी तुम्ही टायप 1 डायबिटीसा चेडूवांक आणि डायबिटीज मेलिटसाचे सर्व रोगींक कसो संदेश दिताची सो या लायक क्वेश्चन कसं म्हणून म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल डायबिटीस म्हळ्यार तितले एक सुलभ व्याधी नाही इता म्हणून म्हळ्यार तुमकां सांगल्या वरेची शुगर सोडी म्हणून म्हणचे एक स्वीट सोडी म्हणून म्हणचे तितले कांय इजी ना आता पयलीं सांज चुकून खावंक नाशिल्लें प्लस आतां आमगेले एक समाजान कशें म्हणून म्हळ्यार मस्त हें येता फंक्शन्स आसता मस्त फेस्टिवल्स आसता आतां पळय रामनवमी जाल्ली देवस्थानां वतात समाराधन आसता आमकां सोडूं जाता गोडशें जायना देवाल प्रसाद म्हणून खावंक आनी ताका नैवेद्य म्हणून सुमार स्वीट दवरतात तशें आसतना आमी त्या सोडी म्हणून म्हणचे पळता ॲक्च्युअली भारी कश्ट हांव पेशंट्सा सायडा दुखून म्हणचे बट तांणी ते केन्नाय मना दवरका म्हळ्यार तांकां ते कसं जाल्यार विश जाता म्हणून सो जल तितले तांणी एज मच एज पॉसिबल खातना उणी खावका म्हणून सांगची सुलभ एक्सरसाइज चड करता एक दोन्हीच कसं म्हळ्यार तांगेल हेल्थाचे जबाबदारी तांकांय आसता हें व्हेरी इम्पॉर्टंट तर म्हण हांव कितले की डायबिटीक पेशंट पळयता एज्युकेटेड आसता जी तांकां कसा मात्र घेत म्हणून तांकां वचना 10 वर्स दुखून मात्र घेत कसा मात्र घेत म्हणून वचना सांगल्यार तूं दिला डॉक्टर आमच्या सानी मात्रा होडी मात्रा म्हणून कलर हय आनी एक एक पण फायल हाणाची रिपोर्ट्स हाणाची सो त्या कसं दाखयत म्हणून तांकां कसं नाही तांगेल हेल्थाची इंट्रस्ट ना म्हणून जाता तांणी एक पण आमकां मेळ्ळें 5 मिनिट 10 मिनिट आमी कितले आमी तांगेल हेल्थ सम करूं जाता सो तांगेल हेल्थाचे जबाबदारी तांकां आसता डॉक्टर आमी एक जस्ट एक आमी एक मार्गदर्शन दिवेत शिवाय तांगेल हेल्थाचे जबाबदारी तांकां आसता हें फर्स्ट इम्पॉर्टंट तेच्या म्हणल्यार सो मस्त जनाक तांगेले कसं मात्र घेताची
कशाला घेतस आता इवन हांव मनीस कसं म्हण एज्युकेटेड आनी आसतना इवन अनएज्युकेटेड कशाला ह्या मात्र घालला तुम्ही कशाला इन्सुलिन स्टार्ट करताची त्या नेमू का तुम्ही डॉक्टराक मोस्ट डॉक्टर सांगताची कशाला तुमकां अनिवार्य आसा इन्सुलिन कशाला मात्र त्यातून कसं म्हळ्यार पेशंट डॉक्टर रिलेशनशिप हे बेटर जाता आणि तांकां एक कॉन्फिडन्स आसता जाय म्हणून डॉक्टर मात्र घालना इन्सुलिन जाय म्हणून स्टार्ट करना सो त्या एक जबाबदारी तांकां आसूं का एक आणि अनेक एक्स्ट्रीम शुगर आस म्हणून भिवचे आता शुगर आयला जाल्ला आनी मागीर जीवन जाल्लें म्हणून अनेक एक्स्ट्रीम आसता त्या एक्स्ट्रीमाक वचचे ना तातूंत म्हण आतां हांव सांगले वरी हें वखद सकाळाके आसा म्हणून वखद सकाळाके आसा आणि डायबिटीस म्हणून म्हणाल्या तितलें कॉमन जाल्ला तशें आसन कसं नाही लज्जी करूच तसं ना कितली जाणां म्हणू आसा तुमी आतां शुगर आयल्या तुमगेले चेडूं एक सान प्रायर आयल्या तर तुमगेले प्रारब्ध कर्म म्हणलें केचे इता म्हणून म्हळ्यार तुम्ही त्या आयले म्हणून आनी तांकां फ्युचर लायफ तांणी वायट करूं जायना आमी ते डिसीज शूड नॉट रूल द पर्सन शूड रूल द डिसीज सो त्या व्हेरी इम्पॉर्टंट द मायंडसेट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तांकां इता म्हळ्यार सन्न चेडूंक आनी एस्पेशली ह्या टायपान येतना तांकां मस्त कश्ट येता इवन तांकां स्कुलान मेंटली ड्रेनिंग आसता आनी फॅमिली सपोर्ट तांकां व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हळ्यार पेरंट्साक आमी मस्त कावन्सील करपाक जाता अशें प्रॉब्लेम आसा इवन स्कुलांत आनी तांकां एक पण शुगर लो जाता तसले टायमार जागृत आसका सो डेफिनेटली तांणी तांगेले जागृत आसका डॉक्टरा वयरी विश्वास आसका डॉक्टरान इन्सुलिन म्हणारी डावनचे आनी अनेक हॉस्पिटलाचो अनेक डॉक्टर चेंज करचे न्ही कसले म्हूण निम म्हणून तुमी दय दवरून मागीर स्टार्ट करा विमर्श करका आनी टायम तुम्ही दय दवर न्हू डॉक्टर मेळनातले रितो ना वन्स इन 2-3 मंथ्स पूण एक शुगर घरांत एक वन्स इन 1 to 2 weeks शुगर करचे वन्स इन 3 months पूण एक तुमी ग्लायको HbA1c कोर न्हू शुगर तुमगेले कंट्रोल आसूं न्हू आरोग्य पुरो जाणा मेळो म्हणून हांव सांगता इतली वेळ तुम्ही डायबिटीसा निमित्त कशी आमगेले सगळी देहाचे अंग अवयवा वयरी ताचे परिणाम आसा म्हणून तुम्ही पळयले हे सर्व माहिती दिलेले डॉक्टर कार्तिक रावाक हांव धन्यवाद सांगता थँक्स तुमकां विश्व कोंकणी केंद्राच्या पुरो जनांक म्हाका एक अवकाश दिलेला हांव धन्यवाद मागता तशीच आमगेले आरोग्य भाग्य कार्यक्रमाचे सर्व अभिमानी वीक्षकांक मिगेल धन्यवाद सर्वांक